सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त नूतन वाहन वस्त्रानावरण मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरजमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं भरतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे कुर्यात् सदा मङ्गलम् ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते नमस्करामि ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते नमस्करामि ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त नूतन वाहन वस्त्रानावरण मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु ओम हिरण्यवर्णाभरणीं स्वर्ण रजतस्राजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीर्मदापगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरोषाहम् अश्वपूर्वाङ्गसमस्यां हस्तिनादप्रमाणिनी वनस्पतिस्तवा वृक्षोऽथा बिल्वः तस्य फलानि विपसारोदन्तो नारायणाश्च पायः लक्ष्मीः उभये पुमान्ये रसकीर्तिश्चमणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे शुद्धिभासामलाञ्जेतामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णोद मे गृहात् दर्शामित्यपुष्टां गरीश्रीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपवये श्रियम् मनसः काममापूर्तिं वाच सत्यमाशीमहे पशूनालुवमन्यस्य तदध्यानं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते आयामि ध्यानं समर्पयामि पुरुषसहस्राक्षसहस्रपाद स भूमिं विशोर्वाद्यतिष्ठत्साङ्गुलं सर्वयद्भूतयच्च भव्यं तत्त्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोषायां च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्ते त्रिपादोर्ध्वोदय पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विश्वं व्याक्रामत्साक्षान्शेनभिः तस्मात् विराजोऽधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्टतपश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्मता प्रसन्तो अस्यासीराज्यं ग्रीष्मैश्वर्षद्भविः तयज्ञं बहिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः येन देवाः यजन्त साध्यार्षायश्चे सर्वभूतसम्भूतं वृषदाज्यं पशूनांशग्रे वायुव्यारण्याग्राम्याशये सर्वोदरजसामान्यजन्ये चन्द्राजन्ये तस्मात् जायता तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो जन्यरे तस्मात् जाता अजाभयाः यद्पुरुषं यदा गिर्याम्याकल्पयन् किमसतो भावो गावोरुपादा उच्यते
बाहुराजन्यकृतः नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यवसमावर्तत पर्याप्तमिर्दिशश्रोत्रा तथा लोकामोकल्पयन् सप्तास्यास्तन्वरिदयश्री सप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञन्तन्मान अवग्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ततो देवा वन्दो नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूर्णमस्य पांसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रसेज्यस्वका तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवे वचक्षुरातम् तद्विप्रासो विपन्यवो याग्रवांसविन्दते विष्णो यत्परमं पदम् ॐ श्री जातश्रियानिर्याय श्रियमयो जनितभ्यो ददाति श्रियवसा देवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमस्कारान् समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वाक्कायेन स्मरणपूर्वकं यत्किञ्चित् क्रियते कर्म सफलं कुरु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः जीवत मठाधीश की जय जय गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की जय विद्यादित्य स्वामी महाराज की जय जय श्रीमद श्री 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 विद्याधर स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय केशवाय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः समचरण सरोजं शान्तिलाभं जगन्नाथाय मण्डलं वन्दनानां कंदरं पंचेन्द्रं सदेवहासं विठ्ठलं कीर्तयामि जगन्मातुल्यं श्रीदेवं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजमानरीतं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि जय देव भक्तवत्सल दयानिधि भारतीशं दत्तानांतर्गत श्रीरामदेव वीरविठ्ठल तशी आराधित नूतन वाहन रूपी महालक्ष्मी मंदिर सन्निधानांतु 5 दिवसात अंग वाहन पूजा आराध्य देवाल पूजन तुगेल सन्निधानात घडील असा केली तसल्या ह्या सर्वही कार्यांना संपूर्ण पाहून गेलो ह्या नूतन वाहनांतू संचार करताना जेव्हा माझ्याला प्रयाण करताना जेव्हा खंयच्याही रीतीने अडचण तापत्रयानाची सर्व लोकांना सुखरूपारी ह्या मुकाविला प्रयाण आरंभ अनुग्रह करका तशीच ह्या एक वाहनाचे सेवादार जाऊन गेलो अजित कामत तानेही सभक्तीपूर्वक जाऊन गेलो ह्या एक वाहन मठा कितीर ताने दान रूपानं ताने हे धर्म कार्य ताण केलेलं असा केलेच तसं ह्या धार्मिक कार्यान्वयकेची देव संप्रीत पाहून गेलो तागले वैयक्तिक जीवन भविष्य जीवन नित्यनिरंतर क्षेमाभिवृद्धीनं नांदतूक तशी बऱ्यापण करू जय जय गुरु महाराज की विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण प्रतिगाड़ी ज्योत मठाधीश की श्री संस्थान गोकर्ण प्रतिगाड़ी ज्योत वाट मक्षच्या जय गुरु महाराज श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय श्री संस्थान प्रतिगाड़ी ज्योत मठाधीश की जय गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय श्री संस्थान प्रतिगाड़ी ज्योत मठाधीश की जय एक मिनट साइड गंध दिले योगेशा योगेशा श्रीमद श्री 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 विद्याधर तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की दीपक श्री संस्थान गोकर्ण प्रतिगाड़ी ज्योत मठाधीश मठाधीश तीर्थपाद वडेर गुरु स्वामी महाराज की गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज सर्वोत्तम हरि सर्वोत्तम स्वामी महाराज की विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज की
कॅमेरा घे आणि तू बसमध्ये घुसून जा. उभा राहा ना, तिथून निघून जा. हां निघून जा, त्यांच्यासोबत निघून जा आणि तू रेकॉर्ड करत राहा. हेडफोन इकडे घेऊन दे, पुढे जा आणि रेकॉर्ड करत राहा. आणि स्टेडी शॉट सगळ्या, झूम इन झूम आउट नाही, हलते उलते नाही पाहिजे. आता पिल्लू कॅमेरा वरती लावला पाहिजे. जाऊन आपण पिल्लू कॅमेरा बोललो वरती लावला पाहिजे. जाऊया ती मगाशी कोणाची बघितली लावली
चल मी इकडे येतो. वॉकी पण नसेल ना आपल्याकडे. वॉकी पण नाही. वायरलेस बंद करतो ना. वायरलेस बंद कर. इकडनंच प्ले होईल ते. ದಿಂದ ಶೋಭಿಸಲು ತಾವರೆ ಕೊಳವೊಂದ ಕಂಡ ಗಜರಾಜ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ನವರತ್ನ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸೋಪಾನ ಕೊಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಿ ಚಕ್ರವಾಕಗಳು ನಲಿಯುತ್ತಿವೆ ಹಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಂಸಗಳು ಪರಿಮಳಿಸುವ ಕೊಳವೆ ಹೊಕ್ಕ ಗಜರಾಜ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಹೊಡೆಯುತ್ತಲಿ ಬಡಿಯುತ್ತಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಲಿ ನೀರ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಲಿ ನಲಿದು ಒಂದಾಗಿ ಕಾಡಾನೆ ಕರಿಯಾನೆ ಮರಿಯಾನೆ ಸಹಿತ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಂತು ಸಂಭ್ರಮದಿ ಜಲದಿ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಮುನಿಯ ಶಾಪದಲೊಂದು ಮಕರಿ ಮಡುವಿನೊಳು ಹಲವು ಕಾಲದಿ ತಪಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರಲು ಮದಗಜವು ಪೊಕ್ಕು ಮಡುವನೆ ಕಲಕುತ್ತಿರಲು ತಡೆಯದ ಮಕರಿ ಹಿಡಿಯಿತು ಕರಿಯ ಕಾಲು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡಿದನು ಸುತ್ತ ನೋಡಿದನು ಎತ್ತ ನೋಡಿದರು ಬಿಡದ ಮಕರಿ ಕಾಲು ಎಳೆದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದನು ಸೆಳೆದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದರು ಬಿಡದ ಮಕರಿ ಕಾಲು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ತನ್ನ ಸತಿಸುತರೆಲ್ಲ ಸೆಳೆದರೊಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾಗದೆಂದೆನುತ ತಿರುಗಿದರು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವು ಹೋಗಿ ನೀವೆಂದ ದುಮ್ಮಾನದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರವರು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಕಚ್ಚುತ್ತಲಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲಿ ಆಮಕರಿ ಕಾಲು ರಕ್ತಮಯವಾಗಿ ತುಂಬಿತು ಕೊಳದ ನೀರು ಅಕ್ಕಾಟ ಎನಗಿನ್ನು ಗತಿಯಾರು ಎನ್ನುತ್ತ ದಿಕ್ಕುಗೆಟ್ಟಂತೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ ಗಜರಾಜ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನ ಕಾಯೋ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆ ಕಾಯೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆ ಭವಭಂಜನನೆ ಕಾಯೋ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕರುಣಿ ಕಾಯೋ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಇಂಬಿಟ್ಟು ಸಲಹು ಜಗದೀಶ್ವರನೆ ಕಾಯೋ ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರಗಳೊಳಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂಬಂಥ ನೀಯನ್ನ ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸೋ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಈರೇಳು ಭುವನವನು ಹೃದಯದೊಳಗಿಟ್ಟೆ ಕಾದುಕೋ ಎಂದು ಗಜರಾಜ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ 1000 ವರುಷ ಬಹಳ ನೊಂದೆನು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಯುಬ ಎಂದ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ವೇದಗಳ ಕದ್ದುಕೊಂಡೊಯ್ದ ದಾನವನ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಭೇದಿಸಿದೆ ಅವನ ಛೇದಿಸಿದೆ ಆದಿ ನಿಗಮವ ತಂದು ಕಮಲಜನಿಗಿತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಮತ್ಸ್ಯವತಾರ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಸುರಾಸುರರು ಪಾಲ್ಗಡಲ ಮಥಿಸುತ್ತಿರಲು ಮುರವೈರಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಹುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭರದಿ ಮಂದರಗಿರಿಯು ಇಳಿಯುತ್ತಿರೆ ಬಂದು ಗಿರಿಯ ನೆತ್ತಿದ ಕೂರ್ಮ ಹರಿ ನಿನಗೆ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ.
ಸುರುಳಿಸುತ್ತಿದ ಭೂಮಿ ದಾಡೆಯಲಿ ತಂದೆ ದುರುಳ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಕನ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂದೆ ಧರಣಿ ದೇವಿಯನು ಸದಮಲದೊಳು ಗೆದ್ದೆ ವರಹಾವತಾರ ಶ್ರೀ ಹರಿ ನಿನಗೆ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕನು ಕರೆಯಲಿಕೆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸೀಳಿ ರಕ್ಕಸನ ಕರುಳಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಶೀಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಅಭಯವನು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಡನಿದ್ದ ನರಸಿಂಹ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಲಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ನೆಲವನೆಲ್ಲವ 3 ಅಡಿ ಮಾಡಿ ಅಳೆದೆ ಅಳೆದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರಥಿಯ ತಂದೆ ಚೆಲುವ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನೆ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನೃಪರ ಕುಲವ ಸಂಹರಿಸಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ತರ್ಪಣವನೀ ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೆರೆ ಓದಿ ವಿಪ್ರ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮ ಹರಿ ನಿನಗೆ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರನ ಬಿಲ್ಲನೆ ಮುರಿದು ಧರಣಿ ಜಯ ತಂದೆ ದುರುಳ ರಾವಣನ್ 10 ಶಿರಗಳ ತರಿದೆ ವರವಿಭೀಷಣ ಗವನ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿತ್ತೆ ಶರಣ ರಕ್ಷಕ ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ ತರಳತನದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆಗಳ ಮೆದ್ದೆ ತುರುವ ಕಾಯುತ ಕೊಂದೆ ಹಲವು ರಕ್ಕಸರ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲಕನೆ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಿಪುರ ಸತಿಯರ ವ್ರತವ ಅಪಹರಿಸಿದವನೇ ಪೃಥ್ವಿಯೊಳು ಅಶ್ವತ್ಥನಾಗಿ ಮೆರೆದವನೇ ಬಿಸಿಗಣ್ಣ ಹರಗೆ ಅಂಬಾಗಿ ನಿಂತವನೇ ಪಶುಪತಿ ಪ್ರಿಯ ಬೌದ್ಧ ಅವತಾರ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಇರಲು ದಿನ್ನಾಣದಿಂದ ತುರುಗವನೇರಿಕೊಂಡು ಬನ್ನ ಬಡಿಸುತ್ತ ಹಲವು ಪಾತಕರ ಕೊಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಕಲ್ಕ್ಯವತಾರ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೇಳೆನೆಂದೆನದೆ ಕೇಶವ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಕಾಣೆನೆಂದೆನದೆ ಕರುಣಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಯ ಕಂಜದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಮುನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹರಿ ಬಂದು ಕಾಯುವ
ಜಯತು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನ ಜಯವೆಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಎರಗಿದನು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂದಿವನ ಭಾಗ್ಯವನು ನೋಡುವರು ಕೆಲರು, ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ಕೊಂಡಾಡುವರು ಕೆಲರು, ಮಂದಾರ ಹೂಮಳೆಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಸುರರು, ದುಂದುಭಿ ವಾದ್ಯಗಳ ವೈಭವಗಳಿರಲು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಸಿರಿಸಹಿತ ಹರಿಯು ಗರುಡನೇರಿಕೊಂಡು ಕರಿರಾಜನುಡನೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹರ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳೆ ತರತರದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ.
ಶ್ರೀನಾಥ ಪಾರ್ವತಿಯ ನಾಥ ಶರಣೆಂಬೆ, ವಾಣಿ ಭಾರತಿಯ ಗಜಮುಖನ ಬಲಗೊಂಬೆ, ನಾನು ಬಲ್ಲಷ್ಟು ಪೇಳುವೆನು ಈ ಕಥೆಯ. ಶ್ರೀನಾಥ ಗಜರಾಜಗೊಲಿದ ಸಂಗತಿಯ, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಛಪ್ಪನ್ನ ದೇಶ ದೇಶದ ರಾಯರೊಳಗೆ, ಉತ್ತಮದ ದೇಶ ಗೌಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರೊಳು ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನೃಪನು, ಮತ್ತೆ ಭೂಸುರರ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾನು, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನರಹರಿಯ ನೆನೆದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ, ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ವರ್ಜಿಸುತ್ತ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನರಹರಿಯ ನೆನೆದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ, ಆನೆ ಕುದುರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತ, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಸರ್ಪಶಯನನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾನು, ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು, ನಾಗಶಯನನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾನು, ಮೇರು ಮಂದರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಸಿದ್ಧ ಕಿನ್ನರರು ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ, ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿವ ಮೃಗ ಖಗಗಳ ಸೀಮ, ಎತ್ತ ನೋಡಲು 4 ದೇಶ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಸುತ್ತ ಸುವರ್ಣಮಯ ವಸ್ತುಗಳ ಧಾಮ, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಹಲವು ನದಿ ಹಲವು ಕೊಳ ಹಲವು ಸರೋವರದಿ, ಹಲವು ಪರಿಪುಷ್ಪಗಳು ಮೆರೆವ ಅಳಿಕೊಲದಿ, ಚೆಲುವ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರಿಯರ ಸ್ಥಾನ, ಕುಣಿವ ನವಿಲುಗಳ ಗಿಳಿ ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನ, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಬಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನು ಮಾಡಿದನು, ಚಂದ ದಿಕ್ಕಿದನು 12 ನಾಮಗಳನ್ನು, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ಪದ್ಮಾಸನದಿ, ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ಮನದೊಳಗಿರಿಸಿತಾನು, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದಾಗ ಆ ಎಡೆಗಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ಬಂದ, ನಿಂದಿರ್ದು ವಂದನೆಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲೆಂದ, ಎಂದೆನುತ ಮನದಿ ಕೋಪಿಸುತ್ತ ಶಾಪಿಸಿದ, ಕುಂಜರದ ರೂಪಾಗಿ ಜನಿಸು ಹೋಗೆಂದ, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ತಪ್ಪುಂಟು ಮಹರ್ಷಿಯ ಕೇಳು ಭಿನ್ನಪವ, ಉಚ್ಚಾಪ ಎಂದಿಗಾಗುವುದೆನುತ ಪೇಳು, ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರವು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸೋಕುತ್ತಲೇ, ಉಚ್ಚಾಪ ಅಂದಿಗಾಗುವುದೆಂದು ಪೇಳೆ, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಜ್ಞಾನ ಬಡಗಿದವು ಅಜ್ಞಾನ ಆವರಿಸೆ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದನು ಕತ್ತಲೆಯ ಮುಸುಕಂತೆ, ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗ ಕುಳಿತಿರಲು, ಆನೆಯಾದನು ನೃಪನು ಆ ಕ್ಷಣದಿ ತಾನು, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಮೇರು ಪರ್ವತ ಕದಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ, ಮೇಲುಮದ ಕೀಳುಮದ ಸುರಿಯ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಾಡಾನೆ ಕರಿಯಾನೆ ಮರಿಯಾನೆ ಸಹಿತ, ಕೂಡಿಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ, ಕಾಡಾನೆಯೊಳಗಲವು ಮಕ್ಕಳನೆ ಪಡೆದು, ಕಾನನದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾನು, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಘಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಹತ್ತುತ್ತಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಲಿ, ಹಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ಮರವ ತುಳಿಯುತ್ತಲಿ, ದಟ್ಟಡವಿಯೊಳಗೆ ಸಂಚರವ ಮಾಡುತ್ತಲಿ, ಬತ್ತಿದವು ಕೆರೆ ತೊರೆಯು ಬೇಸಿಗೆಯು ಬರಲು, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಕಂಡಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಲಿ, ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಗಿಡ ಮರವ ಮುರಿಯುತ್ತಲಿ, ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಸತಿಸುತ್ತರು, ಬೆಂಡಾಗಿ ಹಸಿವು ತೃಷೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದರು, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಬಾಳೆ ಕಿತ್ತಳೆ ನಿಂಬೆ ಚೂತ ಮಾದಲವು, ದಾಳಿಂಬ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಖರ್ಜೂರ ಪೇರಳೆಯು, ಮೇಲಾದ ಫಲಪುಷ್ಪದಿಂದ ಶೋಭಿಸಲು, ತಾವರೆ ಕೊಳವೊಂದ ಕಂಡ ಗಜರಾಜ, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ನವರತ್ನ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸೋಪಾನ, ಕೊಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಿ ಚಕ್ರವಾಕಗಳು, ನಲಿಯುತ್ತಿವೆ ಹಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಂಸಗಳು, ಪರಿಮಳಿಸುವ ಕೊಳವೆ ಹೊಕ್ಕ ಗಜರಾಜ, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ.
ಹೊಡೆಯುತ್ತಲಿ ಬಡಿಯುತ್ತಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಲಿ ನೀರ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಲಿ ನಲಿದು ಒಂದಾಗಿ ಕಾಡಾನೆ ಕರಿಯಾನೆ ಮರಿಯಾನೆ ಸಹಿತ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಂತು ಸಂಭ್ರಮದಿ ಜಲದಿ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಮುನಿಯ ಶಾಪದಲ್ಲೊಂದು ಮಕರಿ ಮಡುವಿನೊಳು ಹಲವು ಕಾಲದಿ ತಪಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರಲು ಮದಗಜವು ಕೊಕ್ಕು ಮಡುವನೆ ಕಲಕುತ್ತಿರಲು ತಡೆಯದ ಮಕರಿ ಹಿಡಿಯಿತು ಕರಿಯ ಕಾಲು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡಿದನು ಸುತ್ತ ನೋಡಿದನು ಎತ್ತ ನೋಡಿದರು ಬಿಡದ ಮಕರಿ ಕಾಲು ಎಳೆದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದನು ಸೆಳೆದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದರು ಬಿಡದ ಮಕರಿ ಕಾಲು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ತನ್ನ ಸತಿಸುತರೆಲ್ಲ ಸೆಳೆದರೊಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾಗದೆಂದೆನುತ ತಿರುಗಿದರು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವು ಹೋಗಿ ನೀವೆಂದ ದುಮ್ಮಾನದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರವರು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಕಚ್ಚುತ್ತಲಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲಿ ಮಕರಿ ಕಾಲು ರಕ್ತಮಯವಾಗಿ ತುಂಬಿತು ಕೊಳದ ನೀರು ಅಕ್ಕಾಟ ಎನಗಿನ್ನು ಗತಿಯಾರು ಎನ್ನುತ್ತ ದಿಕ್ಕುಗೆಟ್ಟಂತೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ ಗಜರಾಜ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನ ಕಾಯೋ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆ ಕಾಯೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆ ಭವಭಂಜನನೆ ಕಾಯೋ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕರುಣಿ ಕಾಯೋ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಇಂಬಿಟ್ಟು ಸಲಹು ಜಗದೀಶ್ವರನೆ ಕಾಯೋ ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರಗಳೊಳಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂಬಂಥ ನೀಯನ್ನ ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸೋ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಈರೇಳು ಭುವನವನು ಹೃದಯದೊಳಗಿಟ್ಟೆ ಕಾದುಕೋ ಎಂದು ಗಜರಾಜ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ 1000 ವರುಷ ಬಹಳ ನೊಂದೆನು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಯುಬ ಎಂದ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ವೇದಗಳ ಕದ್ದುಕೊಂಡೊಯ್ದ ದಾನವನ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಭೇದಿಸಿದೆ ಅವನ ಛೇದಿಸಿದೆ ಆದಿನಿಗಮವ ತಂದು ಕಮಲಜನಿಗಿತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಮತ್ಸ್ಯವತಾರ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಸುರಾಸುರರು ಪಾಲ್ಗಡಲ ಮಥಿಸುತ್ತಿರಲು ಮುರವೈರಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಹುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭರದಿ ಮಂದರಗಿರಿಯು ಇಳಿಯುತ್ತಿರೆ ಬಂದು ಗಿರಿಯ ನೆತ್ತಿದ ಕೂರ್ಮ ಹರಿ ನಿನಗೆ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಸುರುಳಿಸುತ್ತಿದ ಭೂಮಿ ದಾಡೆಯಲಿ ತಂದೆ ದುರುಳ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಕನ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂದೆ ಧರಣಿ ದೇವಿಯನು ಸದಮಲದೊಳು ಗೆದ್ದೆ ವರಹಾವತಾರ ಶ್ರೀ ಹರಿ ನಿನಗೆ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಬಾಲಕನು ಕರೆಯಲಿಕೆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸೀಳಿ ರಕ್ಕಸನ ಕರುಳಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಶೀಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಅಭಯವನು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಡನಿದ್ದ ನರಸಿಂಹ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಬಲಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ನೆಲವನೆಲ್ಲವ 3 ಅಡಿ ಮಾಡಿ ಅಳೆದೆ ಅಳೆದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರಥಿಯ ತಂದೆ ಚೆಲುವ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನೆ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನೃಪರ ಕುಲವ ಸಂಹರಿಸಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ತರ್ಪಣವ ನೀ ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೆರೆ ಓದಿ ವಿಪ್ರ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮ ಹರಿ ನಿನಗೆ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಹರನ ಬಿಲ್ಲನೆ ಮುರಿದು ಧರಣಿ ಜಯ ತಂದೆ ದುರುಳ ರಾವಣನ್ 10 ಶಿರಗಳ ತರಿದೆ ವರವಿಭೀಷಣ ಗವನ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿತ್ತೆ ಶರಣ ರಕ್ಷಕ ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ ತರಳತನದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆಗಳ ಮೆದ್ದೆ ತುರುವ
ಕಾಯುತ ಕೊಂದೆ ಹಲವು ರಕ್ಕಸರ, ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲಕನೆ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ತ್ರಿಪುರ ಸತಿಯರ ವ್ರತವ ಅಪಹರಿಸಿದವನೇ, ಪೃಥ್ವಿಯೊಳು ಅಶ್ವತ್ಥನಾಗಿ ಮೆರೆದವನೇ, ಬಿಸಿಗಣ್ಣ ಹರಗೆ ಅಂಬಾಗಿ ನಿಂತವನೇ, ಪಶುಪತಿ ಪ್ರಿಯ ಬೌದ್ಧ ಅವತಾರ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಇರಲು ದಿನ್ನಾಣದಿಂದ ತುರುಗವನೇರಿಕೊಂಡು, ಬನ್ನ ಬಡಿಸುತ್ತ ಹಲವು ಪಾತಕರ ಕೊಂದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಕಲ್ಕ್ಯವತಾರ ಶರಣು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಅರಿಯದಂತಿರದೆ ಅಚ್ಯುತ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ, ಮರೆಯನೆಂದೆನದೆ ಮಾಧವ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ, ಕೇಳೆನೆಂದೆನದೆ ಕೇಶವ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ, ಕಾಣೆನೆಂದೆನದೆ ಕರುಣಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಯ ಕಂಜದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಮುನ್ನ, ಯಾವಾಗ ಹರಿ ಬಂದು ಕಾಯುವನು ಎನ್ನ, ಚೀರಿದನು ಕೂಗಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟ ಗಜರಾಜ, ದಾನವಾಂತಕನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದನು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಶೇಷನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರ್ದ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಿ ಒಪ್ಪಿರಲು ಆಲಯಿಸಿ ಕೇಳಿದನು ಅಜನ ಪೆತ್ತವನು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಶಂಖಚಕ್ರಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಂಕಿಸದೆ, ಬಿಂಕದಿಂಗರುಡನ್ನ ಪೆಗಲೇರಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿಯ ಕೂಡ ತಾನು ಉಸಿರಿಸದೆ, ಪಂಕಜನಾಭ ಬಂದನು ಕೊಳದ ಕಡೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಸಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಎಂದಿಳಿದು ಬರುವಾಗ, ವಜ್ರಕುಂಡಲ ಕದಪುಹಾರಗಳು ಹೊಳೆಯೇ, ಹೊದ್ದ ಪೀತಾಂಬರವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಲೆಯುತ್ತಲಿ, ಎದ್ದು ಬಂದ ದಯಾ ಸಮುದ್ರ ಬಂದಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಸಿಂಧು ಸುತೆ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋದನೋ ಎನ್ನುತ್ತ, ಮಂದಗಮನೆಯು ಬರಲು ಪುರವೆಲ್ಲ ತೆರಳೆ, ವಂದಿಸಿದ ಗರುಡ ಗಂಧರ್ವರೊಗ್ಗಿನಲಿ, ಅಂದಾಗ ಶಂಖ ಚಕ್ರವು ಕೂಡಿ ಬರಲು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿಯು ಗರುಡನೇರಿ ಕರಿಯತ್ತ ಬರಲು, ಹರ ಪಾರ್ವತಿಯರು ನಂದಿಯನೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಶಿರದ ಮೇಲಿನ ಗಂಗೆ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿರಲು, ಹರ ಬಂದ ಕೈಲಾಸಪುರದಿಂದ ಇಳಿದು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರಿ ದೇವಿಯಳ ಸಹಿತ, ಮುಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಗಂಗೆ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿರಲು, ಹರ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ವೃಷಭವನ್ನೇರಿ, ಹರ ಬಂದ ಕೈಲಾಸಪುರದಿಂದ ಇಳಿದು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ದೇವರ್ಷಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ರಾಜರ್ಷಿ ಸಹಿತ, ದೇವಪುತ್ರಾದಿ ಸನಕಾದಿಗಳು ಕೂಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರದ ನಂದು ನಡೆ ತಂದ, ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪರೆಲ್ಲ ನೆರೆದರಂದು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಬಂದ ಚಕ್ರವನು ಕರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು, ಸಂಧಿಸಿಟ್ಟನು ಮಕರಿ ಹಲ್ಲು ಮುರಿವಂತೆ, ಅಂದಾಗವನ ಶಾಪ ಉಚ್ಛಾಪವಾಗಿ, ಗಂಧರ್ವ ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ ಮಕರಿ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿಯ ಸುದರ್ಶನವು ಮದಗಜಕ್ಕೆ ಸೋಕುತ್ತಲಿ, ಒದಗಿದವು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ, ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲವು, ಎಳೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗಳು ಕೊರಳೊಳೊಪ್ಪಿದವು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ, ಜಯ ಜಯ ಜನಾರ್ದನ ಜಯ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಜಯತು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಶಯನ, ಜಯವೆಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಎರಗಿದನು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂದಿವನ ಭಾಗ್ಯವನು ನೋಡುವರು ಕೆಲರು, ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ಕೊಂಡಾಡುವರು ಕೆಲರು, ಮಂದಾರ ಹೂಮಳೆಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಸುರರು, ದುಂದುಭಿ ವಾದ್ಯಗಳ ವೈಭವಗಳಿರಲು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ.
ಸಿರಿಸಹಿತ ಹರಿಯು ಗರುಡನೇರಿಕೊಂಡು ಕರಿರಾಜನೊಡನೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹರ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳೆ ತರತರದ ವಾಹನದಿ ಸುರರು ತೆರಳಿದರು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಹೊತ್ತಾರೆದ್ದು ಈ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ದುಸ್ವಪ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಕಳೆವದು. ಸರ್ಪಾರಿ ವಾಹನನ ಧ್ಯಾನದೊಳಗಿರಲು ಸತ್ಸಂಗ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿ ದೊರಕುವುದು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿಯನೆನೆ 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 ಮನವೇ ಮರೆಯದಲೆ ಮಾಧವನ ನೆನೆ ಕಂಡ್ಯ ಮನವೇ. ಹರಿಯ ನೆನೆದವರಿಗೆ ಪರಮ ಪದವಿಯು ಉಂಟು ಕರಿರಾಜವರದನ್ನ ಶರಣೆಂದು ಭಜಿಸು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯತು ಧ್ರುವರಾಯನಿಗೆ ವರವಿತ್ತ ದೇವ ಜಯತು ಪ್ರಹ್ಲಾದಗ ಭಯವನಿತ್ತ ದೇವ. ಜಯತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಕಾಯ್ದ ದೇವ ಜಯತು ಜಯ ಹಯವದನ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀನಾಥ ಪಾರ್ವತಿಯ ನಾಥ ಶರಣೆಂಬೆ ವಾಣಿ ಭಾರತೀಯ ಗಜಮುಖನ ಬಲಗೊಂಬೆ. ನಾನು ಬಲ್ಲಷ್ಟು ಪೇಳುವೆನು ಈ ಕಥೆಯ ಶ್ರೀನಾಥ ಗಜರಾಜಗೊಲಿದ ಸಂಗತಿಯ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಛಪ್ಪನ್ನ ದೇಶ ದೇಶದ ರಾಯರೊಳಗೆ ಉತ್ತಮದ ದೇಶ ಗೌಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರೊಳು ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನೃಪನು ಮತ್ತೆ ಭೂಸುರರ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾನು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನರಹರಿಯ ನೆನೆದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ವರ್ಜಿಸುತ್ತ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನರಹರಿಯ ನೆನೆದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಆನೆ ಕುದುರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಸರ್ಪಶಯನನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾನು ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ನಾಗಶಯನನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾನು ಮೇರು ಮಂದರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಸಿದ್ಧ ಕಿನ್ನರರು ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿವ ಮೃಗ ಖಗಗಳ ಸೀಮ. ಎತ್ತ ನೋಡಲು 4 ದೇಶ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುತ್ತ ಸುವರ್ಣಮಯ ವಸ್ತುಗಳ ಧಾಮ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಹಲವು ನದಿ ಹಲವು ಕೊಳ ಹಲವು ಸರೋವರದಿ ಹಲವು ಪರಿಪುಷ್ಪಗಳು ಮೆರೆವ ಅಳಿಕೊಲದಿ ಚೆಲುವ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರಿಯರ ಸ್ಥಾನ ಕುಣಿವ ನವಿಲುಗಳ ಗಿಳಿ ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಬಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನು ಮಾಡಿದನು ಚಂದ ದಿಕ್ಕಿದನು 12 ನಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ಪದ್ಮಾಸನದಿ ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ಮನದೊಳಗಿರಿಸಿತಾನೋ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದಾಗ ಆ ಎಡೆಗಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ಬಂದ ನಿಂದಿರ್ದು ವಂದನೆಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲೆಂದ ಎಂದೆನುತ ಮನದಿ ಕೋಪಿಸುತ್ತ ಶಾಪಿಸಿದ ಕುಂಜರದ ರೂಪಾಗಿ ಜನಿಸು ಹೋಗೆಂದ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ತಪ್ಪುಂಟು ಮಹರ್ಷಿಯ ಕೇಳು ಭಿನ್ನಪವ ಉಚ್ಚಾಪ ಎಂದಿಗಾಗುವುದೆನು ತಪೇಳು. ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರವು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸೋಕುತ್ತಲೇ ಉಚ್ಚಾಪ ಅಂದಿಗಾಗುವುದೆಂದು ಪೇಳೆ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಜ್ಞಾನ
ಮೌನವಡಗಿದವು ಅಜ್ಞಾನ ಆವರಿಸೆ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದನು ಕತ್ತಲೆಯ ಮುಸುಕಂತೆ. ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗ ಕುಳಿತಿರಲು, ಆನೆಯಾದನು ನೃಪನು ಆ ಕ್ಷಣದಿ ತಾನು. ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಮೇರು ಪರ್ವತ ಕದಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ, ಮೇಲುಮದ ಕೀಳುಮದ ಸುರಿಯೆ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ. ಕಾಡಾನೆ ಕರಿಯಾನೆ ಮರಿಯಾನೆ ಸಹಿತ ಕೂಡಿಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ, ಕಾಡಾನೆಯೊಳಗಲವು ಮಕ್ಕಳನೆ ಪಡೆದು ಕಾನನದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾನು. ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ. ಘಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಹತ್ತಲಿ
यमुनायै नमः अर्घ्यं समर्पयामि विष्णुपादाब्ज संबोधे गंगे त्रिपथगामिनी जटाजूट समुद्बोधे भागीरथ्यै नमोस्तुते श्री यमुनायै नमः आचमनीयं समर्पयामि सर्वपापहरे देवे विश्वस्य प्रियदर्शिने सौभाग्यं यमुने देहे यमुनायै नमोस्तुते श्री यमुनायै नमः मधुपर्कं समर्पयामि विष्णुपादोत्थवे देवी सर्वाभरणभूषिते कृष्णमूर्ते महादेवी कृष्णवेण्यै नमोस्तुते श्री यमुनायै नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि सिंहपादोत्थवे देवी नारसिंहसमन्विते तदनन्तरे आचमनीयं समर्पयामि प्रदुदन्तसमायोद्भूते गौतमस्याघनाशिने सप्तदासागरय्याते गोदावरी नमोस्तुते श्री यमुनायै नमः कञ्चुकीं समर्पयामि काञ्चनं ब्रह्मसूत्रं च ब्रह्मणा निर्मितं पुरा अहं दास्यामि देवेशि यमुने भक्तवत्सले श्री यमुनायै नमः यज्ञोपवेतं समर्पयामि सुवर्णभूषितं दिव्यं नानारत्नसुशोभितं त्रैलोक्यभूषिते देवी ग्रहाणाभरणं शुभं श्री यमुनायै नमः नानारत्नाभरणं समर्पयामि कर्पूरागरकस्तूरी रोचनाद्विरन्दितं गन्धं दास्यामि देवे
श्री स्वस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद विद्याधीश स्वामी महाराज की, श्री स्वस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की। सगळ्यांनी शांतपणे आसनस्थ जावचे अशें तुमचे लागीं मागता। आज श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ परंपरेंतलो एक सामको महत्वाचो दीस। चातुर्मासाची सांगता आज हांगा आमच्या कलुंद्रे रिवर हांगा जाल्या। कलुंद्री रिवर ह्या न्हंयचे देगेचेर स्वाम्यांचे चातुर्मासाचे विसर्जन, मृत्तिका विसर्जन जालां आणि त्या विसर्जनाचे उपरांत हांगा दिग्विजय जालो आणि ह्या दिग्विजय उत्सवाक आज तुम्ही मोठ्या हजाराच्या संख्येन सगळे तुम्ही भाविक भक्त, महिला वृंद आणि पुरुष वृंद तरुण हे मोठे उमेदीन हांगा तातूंत सामील जाले आणि म्हणून म्हाका आनंद जाता। हो मठ कालचो आनी आयचो न्हय, ह्या मठाक 548 वर्सां जाल्यात आणि 2025 5.5 वर्सां जातात पर्तगाळी मठाक आणि डेव्हलपमेंट सुरू जाल्लो आसा। ह्या मठ परंपरेक 24 आमकां स्वामी दिल्ले आसात आणि हे 24वे स्वामी श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी। आमी 23वे स्वामी जे आशिल्ले ते विद्याधीश तीर्थ स्वामी, ज्यांनी 25 वर्सां फाटीं ह्या पनवेलाचो डेव्हलपमेंट सुरू केल्लो आणि हो डेव्हलपमेंट हो बिल्डिंगाचो डेव्हलपमेंट न्हय, हो डेव्हलपमेंट झाडाचो डेव्हलपमेंट न्हय, हो डेव्हलपमेंट जमनीचो डेव्हलपमेंट न्हय, हो डेव्हलपमेंट मनशाच्या काळजाचो डेव्हलपमेंट, मनीसपणाचो डेव्हलपमेंट। ज्यांनी भुरग्याची शिल्प घडोवपाचो डेव्हलपमेंट, जावं ज्येष्ठ नागरिकांक सद्भारांत आनी सन्मानांत जीवन जगपाचो हो एक आमचो डेव्हलपमेंट। आणि म्हणून हांगा आसा, हांगा हायस्कूल चलता, हायस्कुलाक जवळ जवळ 500 भुरगे शिकतात। वृद्धाश्रम आसा, ज्येष्ठ नागरिकां खातीर जवळ 120-125 सुमार हांगा आमचे ज्येष्ठ नागरीक हांगा रावतात, मानान स्थान जगतात। हांगा हॉस्पिटल चलता, आरोग्याचें काम चलता। हांगा रामाचार्य श्री विठ्ठलाचें मंदिर हांगा आसा, वेद साधना आसा, साधनेचें साधन जाल्लें आसा। आनी तुमी पळयात की ह्या हांगा जर तुम्ही पावले जर जाय, तुम्ही पळयलां ह्या कितल्या दिसां 3 म्हयने जाले लोक येतात, हांगा सगळ्या झाडांनी एक नेचर भरिल्ले भशेन दिसता। सगळे तरेतरेची झाडां, फ्रुटां, चिकू आसात, आमी आसात, पणस आसात, निरपणस आसात, सगळे तरेची झाडांनी भरलां, फुल झाडांनी भरलां। तें पळयना फुडें म्हाका आनंद जाता आणि त्या आनंदाच्या हातूंत, निसर्गाच्या आनंदात नेचर जे आसा, नेचराक जो आनंद जाता तो नेचराच्या आनंदा बरोबर मनशाक जिवनाकय तो मरमेरेन आनंद जावपाची गरज आसा आणि हो आनंद दिवपाचें काम आमकां 25 वर्सां फाटीं आमचे श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांनी केले आणि वामन मूर्ती वामन कामतीच्या रुपान हांगानी आमची ट्रस्टाच्या वतान खूब मोठें काम जालें। आणि आज ही सिल्वर जुबिलीचो, ह्या सिल्वर जुबिली जी आसा आमच्या पनवेलाची हरिग्रामाची शांतीकुंजाच्या आश्रमांतली, त्या सिल्वर जुबिलीच्या ह्या आश्रमात ह्या वर्साचो श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याचो चातुर्मासाची सांगता आज हांगा जाल्या। 9 जुलयाक हांगा चातुर्मास सुरू जाल्लो। आमी पळयतात हो चातुर्मास कसो जातलो, जेणे आयोजक जे आशिल्ले तांकां सुद्दां मोठी चिंता आशिल्ली आयोजक कसो जातलो, कित्याक मुंबय पासून खुबशे पयस पडटा, 40 किलोमिटर। पूण हांगा धकाधकी जिवनांत 40 मिनटांचे वाटेचेर येवपाक 2 तास तरी लागतात। पूण अखिल म्हणजे गोंयांतल्यान म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता अर्ध्या भारतांतल्यान लोक हांगा पावल्यात।
एक मिनी भारत 3 महिन्याक ह्या पनवेलाक हांगा एकठांय जालो स्वामी महाराजाच्या चातुर्मासाच्या रुपान. आनीक हांगा ज्यांनी वृद्धांनी जे काम केलां ते खूब मोठें काम केलां. 3 महिन्याक ज्याने आपले घरदार सोडलं आणि 3 महिन्याक ते हांगा रावल्या लोकांचे आदर तीर्थ करपा खातीर. तातूंत महिला विरुद्ध हांव सकाळ साकून पळयता सगळे तरेचे काम करता. फुलांचे माळ करतात, सफाई करतात, लोकांचे स्वागत करतात, आदर तीर्थ करतात. आणि तेय बी हे चातुर्मास 3 महिने कशें काडटलो तकलेर आठी घालून न्हय तर हसत म्हणजे ज्याची म्हाका दिसलें केन्ना याद जाता म्हाका ती एक थंय असो वतालो आनी थंय एक गुलाबाचें झाड पळयलें. त्या गुलाबाचें फूल फुलिल्लें पूण पोंडाक कांटे आशिल्ले. हात जर आयलो तर कांटे. म्हणजे महिला विरुद्धान जें काम केलां त्या कांट्यांतलें काम पूण लोकांच्या तोंडार हांस हाडपाचें गुलाब फुलोवपाचें जाणें काम केल्लें आसा हें मोठें काम हातूंतलें. हें मोठें आदर ते म्हणपा सारकें आसा. आनी म्हणून म्हणटा हांव थंय जंय आमकां रिपोर्ट आयले हांव गोंयच्यान आयलां आनी हांव मठाचें काम करीत कितले 40 वर्सां काम करता पूण वचत थंय आमकां सांगतात पनवेलाक चातुर्मास पळोवपा सारकें वचचें 2 कामां खातीर. जो डेव्हलपमेंट जाला मनीसपणाचो तो पळोवपा खातीर हाणें हांगा शिस्त शिकपी सकल येना फुडें देवा पांय पडून तितल्याच आनी चातुर्मासा वेळाचेर जी कितें आमची पाद्यभूत जाता तितल्याच लोकांक ते वर शिस्तीन वयर धाडटात आनी चातुर्मासा हें करून त्या आनंदान घर वतात. असो चारी तो शिस्तबद्ध चातुर्मास जर खंय जाल्लो आसत तर तो पनवेलाक जाला. आनी म्हणून तांकां आनी एक अभिनंदन म्हणजे करता. ह्या मठाक गंडकी यात्रा ही खूब म्हत्वाची. आमच्या परंपरेतले 548 वर्सांक 2 स्वाम्यांनी गंडकी यात्रा केल्यो. एक तिसरे स्वामी जीवोत्तम तीर्थ जवळ जवळ 1500 शतमानाक 1516 शतमानाक तांणी चातुर्मास हें केली. ते अशी बसरूक मठ आसा तांचो अतिशय विद्वान. आनी तांणी काव्य सुद्दां बरयलां. ही सगळी यात्रा करून तांणी तीर्थावळ नांवाचें काव्य बरयलां. आनी जेन्ना ते गंडकी यात्रा केले आतां पळय आतां सगळीं साधनां आसात, आतां विमान आसात, घोडेस्वार आसात. त्या वेळाचें कांय नाशिल्लें, चलून वचचें पडटालें, रान वाट नासताली. ह्या स्वाम्यान सुद्दां विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांनी 25 दीस चलून यात्रा केल्या. ती गंडकी यात्रा वचपाक 14-15 दीस येवपाक 10 दीस यात्रा केल्या. आनी अनारोग्य आसतना त्या वेळाचेर तांणी गंडकी यात्रेक जी शिला मेळटात, शाळिग्राम मेळटात, ते 3 प्रतिमा त्या वेळाचेर जीवोत्तम तीर्थांनी हाडले. आनी एक प्रतिमा बसरूच्या मठांक दवरली वीर विठ्ठल, दुसरी गोकर्णच्या मठांक दवरली भूविजय म्हणलेले, आनी तिसरो जो वीर विठ्ठल जो आसा ती स्वाम्याची प्रतिमा सकल आसा. ती ताजी पुजा केल्ली वेळार केन्ना ते तीर्थ प्राशन करना किंवा उदकाचें प्राशन सुद्दां करनात. अशें हे गंडकी यात्रे साकून हाडिल्ले. आनी ताजे उपरांत 1998 ह्या विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांनी ही कश्टसाध्य अशी यात्रा मंकीक चातुर्मास आशिल्लो, मंकीक चातुर्मास करून खुबशे हे जाले. आनी त्या वेळाचेर सुद्दां खुबश्या लोकांनी म्हळें की ही कश्टसाध्य यात्रा आसा कित्याक तांकां फाटीची दुखणी आसा, ऑपरेशन केल्यासून सारकी जाली ना, चलपाक जायना. आनी तरी आसतना स्वामी महाराज वतात म्हणजे कितें, पूण स्वामी महाराजाची जिद्द आशिल्ली, स्वामी महाराज इच्छा आहात. आनी म्हणून म्हणटा पळय की जर इच्छा आसत तर मन सुद्दां उलयता आनी हून उडे घाटार सेगीत पावता. म्हणजे स्वाम्याची इच्छा आशिल्ली, लोकांनी विरोध केले आसत सुद्दां. त्या वेळाचेर म्हाका दिसता सगळे भारताक आमच्या सारस्वत समाजान डेली रातची तुपाचे दिवे देवा कडेन लायल्यात ही स्वाम्याची यात्रा सफल जावची. आनी ती सफल जावन ते आयले, मागीर कल्पवास केलो. आनी अशे तरेची यात्रेचोय बी ह्या वर्साक 25 सिल्वर जुबली. म्हणजे पळयात आतां ह्या पनवेलच्या संगमा चातुर्मास संगमाचेर कितले तरेचे संगम जाले ते पळयात. चातुर्मास 25 वर्सांचे हाका विद्यार्थी ट्रस्टाक 25 वर्सां जातात. चातुर्मासच्या गंडकी यात्रेची 25 वर्सां आनी पनवेलांतलो हो मठ परंपरेंतलो पयलो चातुर्मास. हाजे पळय खूब चातुर्मास जाले, वडाळा जाल्यात, मुंबय जाल्यात, आनी खंय जाल्यार सगळे जाले, पनवेलाक जालो नाशिल्लो. आनी पनवेलाक चातुर्मास पळय जाता तेन्ना तुमी जाणात संन्याशाक जर लग्न करपाचें जाल्यार ते शेणये पासून तयार करचें पडटा, शेणिका पासून तयार करचें पडटा. आनी पनवेला सर सरावंडींग अशें आमचे कोण घर नात, खंय तरी परिसरांत मुंबय सारके रावतात. आनी मुंबय साकून आपलो संवसार, आपली नोकरी, आपलें हें सगळें सोडून हांगा 3 म्हयने रावप हें खूब मोठें कठीण काम. आनी 3 म्हयने ताणें खूब मोठें काम केलां. आनी फालच्यान
तांकां खूब मोठें वायट दिसपाचें आसा की 3 म्हयने हांवें गजबजून काडले, हांसत खेळत काडले, फाल्यां आतां करप कितें? आतां करप हें सोंपें काम आसा. ही भक्तीची जी पंटी जी आसता ती आमच्या हृदयाक आसता. स्वाम्याच्या सेवा आनी स्वाम्याची आराधना करून जर ताका जर तेल घालीत तर ती जिवनाक सदांच उजवाड दिता, जिवनाक सदांच आनंद दिता. आनी तुमच्या मनांतली, तुमच्या हृदयांतली पंटी जी आसा स्वाम्याच्या चातुर्मासाच्या निमित्यान ती प्रज्वलीत जाल्या आनी ती सदांच तुमची प्रज्वलीत जाली तर तुमकां हें सूख जाल्ल्याचें तुमकां पळोवंक मेळटलें. आनी ही आराधन मोठी न्ही, स्वाम्याची आराधन करप खूब मोठी. तर कोणी एकट्यान सांगलां की आमी जेन्ना कोणी तरी मनीस बरो ना जाता तेन्ना दोतोरागेर वता, डॉक्टरागेर वता. डॉक्टर ताका टॅबलेट दिता, सिरप दिता, इंजेक्शन करता आनी तो बरो जाता. पूण ताका विकनेस येता आनी विकनेस येता टॉनीक घेवन तो सांगता. पूण कोणें म्हळें कितें? ह्या टॉनिकाची आमकां गरज ना. आमची 2 टॉनिकां, एक कुलदैवत आनी एक गुरू. ह्या गुरूची आनी कुलदैवताची जर सेवा आमी जर केली तर आमकां जिवनाक कसलें वखद घेवपाची गरज ना. आमकां आनंद, सूख, समाधान जीवन जगपाचें आसा. हें आमी सगळ्यांत पळयलें जातलें. तुमकां अनुभव येतले, आमी अनुभव हे सगळे घेतल्यात. आनी म्हणूनच आयज हो चातुर्मास जो आसा तो खूब मोठो. ह्या चातुर्मासान आमच्या हातूंत खुबशें मोठें काम केलें. स्वाम्यानी आमचें खूब मोठें काम केलां. खंय खंय जे आसात ह्या विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांनी तुमी जाणा जातले बेळगांव सारक्या मठ मारलो, थंय भुरग्यांक शिकपा खातीर एक हें आमचे आश्रम बांदलो थंय भुरग्यांक शिकपा खातीर. हुबळीक एक मठ मारलो, हुबळीक सारको तसोच आमकां भुरग्यां खातीर आमचें एक छत्र मारलें. आनी अशे तरेचे खूब कडेन हांव पयर मुंबय, बेंगळुरा सारक्याक आतां 140 रुमाचें एक महिलां खातीर आतां हॉस्टेल बांदिल्लें आसा. ताचें उद्घाटन जालां. कित्याक ते भुरग्यां खातीर रावचें म्हणून आमकां सभा भितर. स्वामी महाराजाक येवपाचें जाल्यार सगळ्यांनी उठून तांकां आदर दिवचो. सगळ्यांनी उठून शांतपणान श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की.
महाराजी स्थिर स्वामी गुरु महाराज की वो गणपति काळी ज्योत महाराज की सगळ्यांनी आसनस्थ जावचे अशें मागता आनी शांतता राखची. आमी सगळे शांतता राखची. हांव आमच्या चातुर्मास समितीचे अध्यक्ष आनी ह्या ट्रस्टाचे अध्यक्ष राजन भटमाम सगळ्या कडेन मागता की तांणी शांतता राखची, सायलन्स दवरचें. मठ कमिटीचे उपाध्यक्ष आर कामत माम आणि वेदीचेर बसची मागता. चातुर्मास समितीचे अध्यक्ष राजन भटमाम आणि तशेंच आमचे वायस प्रेसिडेंट मुकुंद कामत माम आणि वयर बसचे आणि तशेंच डॉक्टर अजित कामत माम आणि वयर वेदीचेर अशें तांचे लागीं मागता. हांव रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या शरणवृंदाक हांव नमन करता. तशेंच ह्या मृत्तिका विसर्जन आनी सांगता समारंभाक तुमी सगळे मोठ्या संख्येन हांगा जे भावीक भक्त हांगा आयल्यात तांचे सगळे आमचे मनांतल्यान आमी तुमचे स्वागत करतात. आनी आज हांगा मृत्तिका विसर्जनाचो कार्यक्रम तुमी पळयलो. हांगा जी न्हंय आसा जी कलुंद्रे रिवराच्या हाजेर वचून आज स्वामी महाराजांनी मृत्तिका विसर्जन केलें आनी थंयच्यान तो एक दिग्विजय जो रथाचेर बसून जालो. आनी तुमी पळयात स्वामी महाराजांचें कितलें पुण्य आसता तें. पावस भरिल्लो, गडगड मारतालो, केन्ना पाड तुमकां सुद्दां भंय आशिल्ली, पूण ह्या हाजे मुखार पावसान सुद्दां नमती घेतले. आमी रावता म्हणून सांगले तुमी जेन्ना मठां पावतले तेन्नाच आमी पडटले. आनी म्हणून स्वामी महाराज भितर पडले तेन्ना मागीर पर्जन्यवृश्टी जाली. तांकांय आनंद जाला. स्वामी महाराज दिग्विजयनाथान भितर पावल्यात. म्हाका याद जाता 2 वर्सां फाटलीं आमच्या
आमचे 23वी स्वामी परंपरेतले विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याची पुण्यतिथी पर्तगाळी मठाक हजारोच्या संख्येन साजरी केली. दिसाक 25,000 लोक जाताले. त्या वेळार जुलय म्हयन्यांत जाली ती आनी खूब पावसाचे दीस, उटंगराचो पावस आशिल्लो, सगळे पूर आयिल्लो. आनी स्वामी महाराजांनी तेन्ना पयलीं सांगिल्लें 3 दिसांचो कार्यक्रम आसा, पावस कितल्याय पडल्या पडूं पूण जनसमुदायाचो दर्या हांगा जावपा जाय तरीच पावस वतलो. आनी सांगपाचें आनंद जाता, पयले दिसाक दनपारचे 10 पासून पावस पडलो खरें बसून 2 दीस पावस ना, जनसमुदाय जालो मोठो. आनी अशे तरेची पुण्याची हें आसा. मनाक सगळे लोकांच्या मनाक स्वाम्या बद्दलचो एक आदर आसपा जाय, भक्ती आसपा जाय, उपासना आसपा जाय, निश्ठा आसपा जाय, तेन्ना हें सगळें घडटा. आनी पनवेलां तो चातुर्मास जालो. तुवें आयदोळ सांगिल्लें तशें की 3 म्हयने चातुर्मास कसो गेलो, 3 म्हयने कशे उलगले आनी केन्ना गेले कोणाकच कळ्ळें ना. आनी फाल्यां सुद्दां आतां सुद्दां थोड्या दिसांनी तांकां समजतलें बाबा कितें जालां. आतां 2-4 दीस आमी 3 म्हयने केले, आतां करप कितें. आमी कितें करतात, संकटाच्या वेळाचेर गरज पडटली म्हणून बँकेक पयशे व्हरून फिक्स डिपॉझीट करतात, नाल्यार गोल्ड व्हरून ते लॉकरांत दवरतात. केन्नाय जर संकटाच्या वेळार आमकां काडपाक मेळ्ळ्यार पुरो ताजे हातूंतल्यान आमकां काम जावचें म्हणून. 3 म्हयन्याक जे तुमी पुण्य जोडलां ते फिक्स झेपडी तुमचे बँकेत, तुमचे हृदयाच्या बँकेक आसतले. आनी ह्या हृदयाच्या बँकेतले जे तुमचे जे फिक्स डिपॉझीट आसा तेणे तुमकां जेन्ना पळय स्वाम्याची तुमी याद करतले तेन्ना तुमकां ते पावतले. आनी म्हणूनच ही एक मोठी आमकां आनंदाची गजाल म्हणजे ती अशी की आमी 3 म्हयने बरे तरेन काम केलें आनी 3 म्हयने बरेशें काम केलें, आमकां आतां समाधान जालां. आनी म्हणून ह्या हातूंतल्यान पावसाक सुद्दां आनंद जावन ताणें मठाक येतरी सुद्दां आनंदाची हें केलें आनी तसो तुमकां आज हें जाल्लो आसा. म्हणून आज हो असो एक निरोपाचो समारंभ, हो निरोपाचो न्हय, आयच्यान तुमची भक्तीची सात्वीक परीक्षा सुरू जाता. ही भक्ती तशी उरतली काय कितें, क्या वारें वादळ जशें आयलें दिव जसो पालवता तसो आमच्या हृदयांतलो ही पणटी जी पेट्टा ती भक्तीची आराधनेची पणटी जी पेट्टा, तुमी संकटा वेळार आनंदाची पणटी सोडटले काय कितें, पालवयतले काय कितें, ही एक सत्व परीक्षा तुमचे कडेन आसा. ही सत्व परीक्षेक उतरतले. आमी आतां वेद घोशान ह्या हाजे कार्यक्रमाची आमी सुरवात करतात. संजय भट आनी तांचे साथीदार हांगा वेद घोश करतात. हरिः ओम. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्व्यासेम देवहे तय्यदायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्योर्नो देव्यभायन्नोऽस्तु. शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परे पान्तु. सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ. आता चातुर्मास समितीचे अध्यक्ष राजन भटमाम आणि मुकुंद कामत माम हे स्वामी महाराजांची पाद्यपूजा करतले. पुष्पायाश्च पुष्पिणीः, बृहस्पति प्रसूतास्तानो
मठ कमिटीचे उपाध्यक्ष आर कामत माम हे आता स्वामी महाराजाची पाद्यभूज करतात. स्वामी महाराज एक तपस्वी, तांचे फाटल्यान तपसाधना खूप मोठी असता. शिस्तीन आणि मनांतल्यान ती तपसाधना जी करता आणि 500-550 वर्सांच्या परंपरेच्या त्या स्वाम्याची पुण्याय स्वाम्याच्या हातूंत हृदयाक आसता म्हणून हें सगळें काम घडटा. म्हाका याद जाता 2013 मडगांवां एक चातुर्मास आशिल्लो आनी त्या चातुर्मास वेळाचेर त्या मठ संकुलाक आमकां तो एक सफाई कामगार जाय आशिल्ले, खंय मेळनाशिल्ले आनी स्वामी महाराजांचें शुभागमन जालां. शुभागमन जातरीच एक मनीस आमचे पर्यंत आयलो आनी तो म्हण आपल्याक काम आसलें की तें दी म्हण ताणें अशें हें सफाई करपाचें आसा, टॉयलेट सफाई करपाचें आसा, ही सगळी सफाई करपाची आसा, आपूण करता, कसलें काम करता, आठवड्याक आपल्याक पयशे दिल्यार पुरो. आनी ती 65 days चातुर्मास आशिल्लो आनी ताणें 65 days एका मनशान सगळें तो मठ सफाई करपाचें दिसाक 3 कप काम केलें. चातुर्मास सोंपलो बरे तरेन आनी चातुर्मास सोंपना फुडें ज्या दिसाक स्वामी महाराजांचो निरोप समारंभ आशिल्लो ते मठांत वताले, ते वच्चे पयलीं 3 तास पयलीं तो आयलो आनी आपल्याला म्हळ्यार सेटलमेंट करून आमी वता, आपल्याक वचपा जाय. तरी आसतना आमचे अध्यक्ष बाई नायक आसा सांगलें की थोडे दीस राव. तो जो पयशे घेवन जो गेल्लो तो नाच. कितल्याशे तेंपान तो मागीर मागीर आमकां कळ्ळें तो शर्मा नांवाचो एक दिल्लीचो मनीस. पूण पळयात तुमी आतां आमी चिंता पूण स्वामी महाराजांची तेन्ना पुण्य आशिल्ली, स्वामी महाराज आशिर्वाद आशिल्ले म्हणून तो एक मनीस देवदूत कसो थंय पावलो. ही देवदूत पावता. स्वागत करता. स्वागत स्वागत करा.
VTC पनवेल हाका आई सिल्वर जुबिली आणि पनवेलांतलो पयली चातुर्मास 2 सिल्वर जुबिली आज सेलिब्रेशन जाल्यो. एक गंडकी यात्रेची आणि दुसरी ह्या पनवेलांतल्या शांतिकुंज सेवाश्रमाची. आणि ह्या दोन्ही संगमाचेर आमच्या स्वामी महाराजाचो चातुर्मास तोही मोठ्या उत्साहान वैभवान मठाच्या वैभवाक भर घालपा सारको पनवेलांक चातुर्मास जालो, शिस्तीन जालो. हाजे खातीर तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन आमी करतातच. पूण ताजे बरोबर हें नेतृत्व जें आशिल्लें ताजें तें आमचें राजन भटमामा कडेन आशिल्लें, तशेंच मुकुंदमाम कामती बरें आशिल्लें. आनी जेन्ना रथाचो सारथी जेन्ना घट्ट आसता तेन्ना रथ बरें चलता आनी सगळीं चाकां सगळीं बरोबर उरतात. म्हणून आमच्या राजेंद्र भटमामान सगळ्यांक बरोबर घेवन सगळे वृंदाक बरोबर घेवन हो चातुर्मासाचो जगन्नाथाचो रथ यशस्वीपणान तडीक व्हरून वैभवान पावयलो म्हणून आमकां आनंद जाता. आनी आज हो चातुर्मासच्या स्वाम्याचे इतले हें आशिल्लें आशिर्वाद आशिल्ले, स्वाम्याचें पूर्ण लक्ष आशिल्लें. आनी ते स्वामी सुद्दां कितें म्हणटाले जाणा आमकां, पळय आमी वयर बसतात सगळे खांबे आमचे कडेन उलयतात म्हणटाले तेन्ना आमकां. तशें ह्या स्वाम्याचे दूरदृश्टी सगळ्याक आसता. आनी म्हणूनच हो चातुर्मास सुद्दां तितल्याच आनंदान भगवमान जालो. आनी तुमी पळयात दाखयता स्वाम्यांनी पाद्यपूज करतना वयर केली हांगा केल्यात, कित्याक सगळे लोक जे येतात तांचे कडेन मोकळेपणान उलोवपाक मेळचें म्हणून, तांकां आनंद जावचो. कित्याक परकी पयसुल्ल्यान खुबशे येतात, केरळा साकून येतात, कर्नाटकाच्या वेगवेगळ्या भागांत येतात, महाराष्ट्राच्या दिल्ली साकून आयल्यात. आनी प्रत्येका कडेन स्वामी तितल्याच मोकळेपणान उलोवन तांकां आशिर्वाद दिल्यात. आनी म्हणून एक आनंदाचो क्षण. आनी म्हणून ह्या विद्याधिराज तीर्थ ह्या ट्रस्टाचे आज 25वी सिल्वर जुबिली आनी चातुर्मास बरे तरेन जालो स्वाम्याच्या आशिर्वादान. आनी म्हणून ह्या दोन्ही समितीचे वतीन स्वाम्याक आज एक मोठी भेट वस्तू ती समिती दिता. हांव राजन भटमाम आनी मुकुंद कामतमाम हांचे कडेन मागता की स्वाम्याक तांणी भेट वस्तू दिवची. ह्या सिल्वराचे ह्या चातुर्मासाक पळय आनी कोणी कोणी काम केलां. 25 वर्सां ह्या विद्या ट्रस्टा खातीर ज्या ट्रस्टीने काम केलां तांच्या मनांतलें प्रेम आनी भक्तीचें प्रतीक तें. आनी आज स्वामी महाराजांक तांणी अर्पण केल्लें आसा. स्वामी महाराजांनी ताचो स्विकार केला. हांव आतां आमच्या ह्या चातुर्मास समितीचे अध्यक्ष आनी ह्या VTCचे हे मेन ट्रस्टी आमचे राजन भटमाम आनी स्वागत आनी चातुर्मासाचे जें कितें कशें जालां ताचे संबंदान म्हायती ते विस्तारान तुमकां दितले. हांव तांचे मागतां की तांणी श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवाक नमस्कार करून आमगेल्या विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याल्या वृंदावनाक नतमस्तक जावन आमगेल्या विद्याधीश स्वाम्यांक पायपणू आजी ह्या मृतिका विसर्जना अवसरारी एक 2 उतरां उलोवचा प्रयत्न करता. मेन म्हळ्यार म्हगेले कपलार दिसची हुम ही भायर तिंबेल उदा न्ही. एंड आय एम नॉर्मली नेवर नर्वस एट द लेक्टर्न टू टॉक. जाल्यार आज आईची सांज म्हळ्यार अ बॅग ऑफ मिक्स्ड फिलिंग्स. एक म्हळ्यार
आमगेल्या स्वाम्याल्या चातुर्मासू आज ही यशस्वी रूपान संपूर्ण जाल म्हणून आमी लेखताची स्वाम्यानं आमकां अनेकदा मार्गदर्शन केलें जाल्लेची देवाल्या तांगेल्या आशिर्वादान जाल्ले आनी द डावन सायड इज मस्त लोकांन आमगेले स्पेशली आमगेले वॉलंटियर्स आनी पनवेलकारान म्हळें फाय दाखोवन कसं करचें म्हणून तरी एकदम रिक्त जातलें हांगा समन एक चातुर्मास मिगेल जाला हांगा तुमगेल बरोबर दुसरे चातुर्मासाच स्वाम्यान म्हणिल्लें बी बरोबर एक 15 दिवसानंतर मिगेल चातुर्मास अमेरिके जातलो जाल्यार असल अवसरार उलोवचें म्हळ्यार चिकेची गळ बोर येता तातूंत भितर चातुर्मासा बद्दल ह्या वर्साची उलोवचें म्हळ्यार अतिशय नम्र भावना इट्स अ हम्बलिंग फिलींग कित्याक की म्हळ्यार स्वाम्यान जानेवारी 21 तारखेक हांव अमेरिके आशिल्ले तेन्ना फोनवर अशी संकेत दिल्ले की तांणी ह्या वर्साचे चातुर्मासू पनवेलांत घडयतले जाल्यार तांगेले ऑफिशियल अनाउन्समेंट रामनवमी दिवस तांणी करतले ताचे खातीर आमकां नुतबश्च्या सांगिल्लें जाल्यार आमगेलें कार्य चालू दवरच्याक तितलेच अवकाश आमकां चड लागतलो हें तांकां तेन्ना गोत आशिल्लें आनी ताचे खातीर तांणी आमकां ते 2 म्हयने एक्स्ट्रा तयार करच्याक दिली जाली तांणी सांगले नंतर एक म्हळ्यार पयलीं न्हीद उडून वता की बाबा आतां जबाबदारी हर्ष उल्हासू वय तरी हांगा मदें म्हयनभर हांव येवन घेवन थंयच्यान परत गेलो जाल्यार तांतूं कसो जालें की म्हळ्यार 2 गोश्टी जाली एक आयल शिता पयले पर्तगाळी पावले स्वाम्या लागीं पयले आशिर्वाद घेतलो की तुमी हें सांगलें वय आमकां अवसर दिलो वय जाल्यार तुमगेलो आशिर्वाद जावं का हें सक्सेस करचे खातीर थंयच्यान पावलो आमगेल्या मुल्की देवस्थानांतूं थंय दर्शनारी अभय प्रसाद घेतलो दोनी कडेन एकदम दृढ आशिर्वाद मेळ्ळो स्वाम्यान तर दिल जालोची दर्शनारीची एकदम घेरे तूं लेखिल्या की चड कोण दिता म्हणून घेवन एक आश्वासन दिलें आनी हांगा जनसमुदाय पळयले नंतर दिसून येता की हरी गुरुल दोनी वाक्य बाकी ओटू हां जानेवारीन तूं सुरवेक कळ्ळे नंतर आमकां हांगा कसलेचे डेव्हलपमेंट करतना चिके जागृतीर करता आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार स्वाम्याल आदेश आशिल्लो कोणाक कळचे ना तरी आमगेलो विवेक आशिल्लो हांगा सुमार इतले इन्फ्रास्ट्रक्चरल जे लॉंग लीड टायमाचे प्रोजेक्ट्स आशिल्ले ताणें म्हळ्यार इलेक्ट्रिकल प्लंबींग पेवमेंट्स तुमी ते छप्र बिप्र पळयल्ले ते वट्टू आमी काम म्हळ्यार जनरल डेव्हलपमेंट म्हणून न्ही न्हू अंडर द गायज ऑफ जनरल डेव्हलपमेंट कोणे कसले विचारल्यार स्वामी येता चातुर्मास वय स्वामी येवच्या पुरो ते चातुर्मास की ना म्हूण गोतना जाल्यार हे नातल्यार बी आमकां कडेर बी लागतले ताचे खातीर आमी इम्प्रुवमेंट करत आसाची म्हूण घेवन एक ते वायट लाई म्हणटाचे इंग्लिशान म्हळ्यार फाल्स उलोवचे जाल्यार ताज्यान दुसऱ्या कोणाक नुकसाण जायना तशी उलोवन घेवन आमी एक रामनवमी तें तशें जावन तेन्ना आमी थंय मुखार आशिल्ले ताजे नंतर स्वाम्यान रामनवमी दिवस ऑफिशियली अनाउन्स केले नंतर तर आमगेली गाडी चिकेची गियर वाडयलो 2, 3, 4 आनी स्वाम्यान येवच्याक 5 म्हयने बाक आसाची 3 म्हयने बाक आसाची 1 म्हयने बाक आसा 1 वार बाक आसा स्वामी येताची आनी आतां चातुर्मास कंप्लीट जालो दिवस कशी गेले म्हणूच कळना ह्या चातुर्मासांतू आमी अनेक अनुश्ठानांनी केली भागवतांनी जालें तातूंतल्यान
आमी इतले वर्स अनेक म्हालगड्यान सांगिल्लें आयकत आयिल्लें. एक म्हळ्यार न अहम करता हरी करता म्हण. हे आयकलेलं मात्र ह्या चातुर्मासा हातूंत काम जालेलं पळोवन आमकां केन्ना भरवास स्वताचेर नाशिल्लो, देवान आनी गुरून कशी कोरून घेतले हाचो आमकां एक प्रत्यक्ष अनुभव आयिल्लो जालो. आमगेले प्रयत्न जरी चालू उरले तरी देवाल आनी गुरूला आशिर्वादान कसलो जाता हें आमी आजय पळयलें. स्वाम्यान आमकां सांगिल्लें सुरवेकची की दिग्विजय आमगेलो थंय आमगेले ते नदी काठी वयल्यान डायरेक्ट हांगा येवचें म्हण. जाल्यार आमकां चिके मस्ती ना, चेडूपण अजून गेले ना. कॅस पिकलरीची नाना स्वाम्यान न्हू, आमी चिकेची वाडोवन घेवन त्या सायडा केवाळे वचून घेवन आनी एक 50 मिटर वचून घेवन येवया म्हणून. थंय गेलेले तर जाल्यार आमगेले अर्ध लोक आज तिमतशिले. ते केन्ना केन्ना गुरूल वाक्य मस्त प्रश्न विचारनाशी न्हू तो करचें बरें, तशी अनेक एक्सपिरियन्स हाजी. आनी आमगेले गुरूले रथ भितर आयिल्ले शिता, भायर कशी पावस आयलो ओटू लोकांनी पळोवन घेतले. ते आमगेले फटाके बी आज सेन्सरार वाडतशिल्ले. म्हाका दिसता स्वाम्याल हातान तो पावसाच सेन्सर आशिल्ले. भितर आयिल्ले शिता टाक केले शिता भायल्यान पावस आयलो. पर्सनली मेगेल खतरी सुमार इतले घटना ह्या चातुर्मासान घडल्यो. स्वाम्याल्या उलयला हांव. अमेंबाळ चातुर्मास वेळार कामत मामाना म्हळ्यार अमेंबाळ कामत मामाना थंय चातुर्मास विद्याधिराज स्वाम्याल घडयलो जालो. तेन्नाची VR कामत मामाक एकलव्य अवॉर्ड त्या चातुर्मासात दिल्लो. VR बरोबर हांव बी गेल्लो. एक मनांत एक अशी एक आशा, ते शूटिंग इन दी एअर म्हणटा पळय, केन्ना पुणी आमी खंय पुणी स्वाम्याल एक चातुर्मास घडोवका म्हण एक इच्छा आशिल्ली. इच्छा आयली, विचार आयलो, एकदम एक्टीव न्हय जाल्यार एक बॅक ऑफ द मायंड खंय पुणी करता म्हण. दुसरीचे गेले एक 1.5-2 वर्सांतू स्वाम्याली अनेकदा भेट घेतली जाली. स्वाम्यान मुखावेल वर्स अधिक मासू, तातूंत भितर श्रावण अधिकू, एक भागवत खंय पुणी घडोवका आनी तांगेलें मार्गदर्शन आमी घेता आशिल्लें. मराठीन करचें, कोंकणीन करचें, कोणाल्या करचें, आमगेलेचे संप्रदायाचे कोणा पुणी सांगतले जावका वेवस्थीत. तरी आमी अशें एक 3-4दा तांगेले हांगा गेलेले तेन्ना तांगेले विचार येयले जाल्यार तिनीचे महाविष्णू आयकून मस्त गो तसो. महाविष्णूक इतलें लागता, इतले बट्टे लागताचे, इतले दिवस लागताचे, इतले बट्टे एक पण जायना, 4 दिसां जाता वटू. ते बी एक खंय पुणी आशिल्लें. चारीचे आमगेले म्हालगडे मुल्की देवस्थाना अर्चक आशिल्ले. शालिग्राम पुजा कोरगीन आशिल्ले. ते बी एक आमगेले म्हालगड्यान केले जाल्यार आतां आमगे ते कांय शालिग्राम ना. ते शालिग्रामा पूज बी केन्ना पूण एक करचे एक अवसर मेळका म्हणून एक इच्छा आशिल्ली. कोणा लेगीत व्यक्त केलें ना. जाल्यार स्वाम्याल्या ह्या आशिर्वादान हे चारय एकच चातुर्मासा भितर स्वाम्यान कोन्न दिले. चातुर्मासी घडलो, हांगा भागवत घडोवच्याक बी अवसर मेळ्ळो, महाविष्णू बी जालो, ताजे बरोबर अनेक विंगड हवन बी जालीची. जाल्यार मेगेल मात्ते आशिल्लें हांव सांगता. आनी शालिग्राम पूज बी करच्याक म्हळ्यार फर्स्ट लिस्टार नाशिल्लें तें स्वाम्याले काय आमी उलयले नाची. सेकंड लिस्टा भितरी स्वाम्यान ते शालिग्राम पुजा देवानच घाली म्हूण हांव लेखता. आनी मेगेल भक्तीक देव पावलो, स्वामी पावलो अशी लेखता. आनी स्वाम्यांक अनेक पटी नमस्कार करता. ते आमी मस्त कडेन वाचला, शक्तीपेक्षा युक्ती मोठी. जाल्यार ह्या एक्सपिरियन्सान म्हाका दाखोवन दिलें की युक्तीपेक्षा भक्ती मोठी म्हणून. आनी स्वाम्याले आनी देवाले भक्ती केल्यार खंयचे ना खंयच्या रुपान देव पावता आनी तुमगेले बर करता हाजे
अनेक म्हळ्यार कितले पुरावे दिल्यार आमकां कमी, जाल्यार हे आमकां बुद्धी येना की ना ना हांव हें केल्यार हांव अमूक करता म्हण. देवान तुका साथ दिवं का म्हण न्हू, ते फेल जालेले तेन्ना मात्र उडगास येता, हय देवान साथ दिली ना म्हाका म्हण. सक्सेस केले नंतर हा ना हांवें केलें म्हण. फेल जाल्यार ना देवान फेल केलें म्हण. तशें न्ही, भागवतांत आमकां एक्चुली उलटें सांगलां. सक्सेस जाल्यार देवा निमित्तान जालें, गुरू निमित्तान जालें. फेलियर जाल्यार आमी खंय कमी पडले म्हणून अशी लॅक का म्हणून आमकां भागवत शिकोवन दिता. आनी ताचे खातीर तेच सांगिल्लें की ह्या चातुर्मासा निमित्तान अनेक आमगेले जे वेद किंवा उपनिषद किंवा अनेक पुस्तक जी आसाची तातूंत अनेक लोकांना जे आमकां शिकून दिलें ते आमकां एक शिक्षा मेळ्ळें. आतां शिक्षा मेळ्ळे वय आतां आमी भागवत दुसरी पट म्हळ्यार घडयतना तांणी आमकां अनेक नमुन्या विश्लेशण सांगून दिलें. ते सीताक अग्निपरीक्षा करता जाली. आतां सांजचें एक उदाहरण मस्त उलयना कित्याक म्हण हांव विशय मेगेल न्हय जाल्यार म्हाका एक कॉन्सेप्ट एक कळून आयलें. आमकां मस्त लोक दुसरे जातीचे टिंगल करताचे. कसं टिंगल करतात, क्या तुम्हारा भगवान बोलता है वो बीबी को अग्नि परीक्षा करने को लगा. आतां आमकां केन्ना कळ्ळें ती एक्चुली खरी परिस्थिती कसली. आमी आमगेल्या धर्मरक्षणा खातीर उबे राबून तांकां ते करेक्ट करता की अशी न्हय अशी म्हूण. तांणी सांगिल्लें आमी आयकलें बाल आलोवन घेवन भायर आयल्यार आमगेल्या धर्मा कडेन प्रोटेक्ट करचें कोणें. आमी न्हय तर जाल्यार आमी करनातल्यार दुसरें कांय करचें येनाचें. आनी आमी टिंगल करूंची आमगेलें पॉप्युलेशन कमी 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 जाता एंड दॅट इज नॉट गूड फॉर अस. आतां चातुर्मासू सक्सेस जावचे खातीर अनेक नमुन्यान अनेक रितीरी सहाय केलो. तन मन धन हांगा आयल्याची, सुमार इतले सेव केल्याची. आमकांय इतलो लोक आयलो, आमकांय उत्साह जालो, खुशी जाली. मस्त लोकां मेळ्ळे जाल्यार ते एक एडवर्टायजींग लायन आसा दिल मांगे मोर म्हूण. आनी ताचे खातीर हांव दोनी तुमगे लागीं विनंती करता. अनेक लोकांना चातुर्मासा पयले, चातुर्मासा नंतर, काही लोकांना चातुर्मासाचे पयले आनी नंतर, केल्या लोकांना थोडे दिवस हांगा अनेक नमुन्यारी सहाय केलो. एकच रिक्वेस्ट म्हळ्यार कोणाकची कोणा लागीं फट्टी उलयल्यार स्वता मना बरोबर फट्टी उलोवचें जायना. तर ताचे खातीर कोणाकची कोणा दुसऱ्या बरोबर कंपेर कर म्हूण सांगना हांव, जाल्यार स्वता मनाक एक विचारून घ्या, हांवें हाज्या की चड आमगेल्या समाजा खातीर, आमगेल्या ह्या गुरुवर्याल्या चातुर्मासा खातीर किंवा ह्या सामाजीक हाजे खातीर हाज्या की चड करचें जातशील की हांव खंय कमी पडला. तुमी कोणाक एक दुसऱ्याक उत्तर दिनाकाचे, स्वता मना विचाराचे. तुमकां मेळील तें उत्तर तुमी नेक्स्ट टायम इम्प्लिमेंट कराचे आनी देव गुरू तांगेलो आशिर्वाद बी प्राप्त करून घेवचे. दुसरीच रिक्वेस्ट कशें की म्हळ्यार आतां पिन ड्रॉप सायलन्सस व्हेरी गुड. घंटे कितले जाले 7. आमगेले हांगा दनपारां पाद पुजे खातीर आमकां एक एक्सपिरियन्स हांव सांगता. ते बेजारान सांगना, आमकां ते आयकून घेवन मुखायलपंता आमी खंयचे कडेन पादपूज उरो किंवा कसले दुसरे कसले फंक्शन उरो आमगेल्या समाजाच्या देवस्थानाक थंय कशी इम्प्रूव करता ह्या दृश्टिकोनान मात्र सांगची वाय, क्रिटिसायज करचे खातीर न्हय. आमगेले स्वामी सकल भिक्षा करून घेवन आज पादपूज कितले रे 53 हां शयना वच नाशी डायरेक्टली हांगा येवन घेवन पादपूज सूर करताचे. पादपूज सूर केले नंतर ते एक देवस्थाना भितर मुखार वचा 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 अशें करनाचे. प्रत्येक लायक तांकां जावंक आशिल्लो तितलो टायम दिताचे, चंद करून उलयताचे. जाल्यार आमगेले हांगा सकल तूं पयलो की हांव पयलो वता, टोकन दिल्या न्हय न्हय तूं टोकन तुगेले 1 नंबर उरचें पुरो जाल्यार हांव म्हाका गाडी धरची आसा. केलो लोक फट्टी सांगताचे, म्हाका मत्स्यगंधार वचचें आसा, कडे पळयल्यार गाडी घेवन येयला तो. तरी हांव कसलो जाता आमगेले समाजाचे एक
एक नमुन्या बेइज्जती साहेब जाता आमगेले भितर दुसऱ्या खातीर न्ही तर स्वता कडेन पळया न्ही तुमी म्हळ्यार तुमी तेच तवळ सांगलें तुमगे स्वता मनाक विचारा की तुमी केलेले सम की दुसऱ्यान तशें केल्यार तुमकां सम दिसशील की ना आनी आमी खंयचे इव्हेंटान तुल्यान शिकता आमी म्हळ्यार आमकां मॅनेजमेंटा भितर शिकयताची खंयचे एक हें जायना फुडें 2 थिंग्स वी शूड कंटिन्यू डुईंग म्हळ्यार आमी कसले चांग केले ते आमी नेक्स्टाक बी करचे 2 थिंग्स वी शूड स्टॉप डुईंग म्हळ्यार 2 गोश्टी ना हें सम केलेलें ना आमी बंद करता नेक्स्ट टायम हें करचे ना तर अशी वटूची जर आमी प्रत्येक इव्हेंटा भितर जर आमी हें मॅनेजमेंट थियरी बी अप्लाय केल्यार आमगेले नेक्स्ट प्रोजेक्ट हाज्याकी बरें जाता आनी हें आमी विंगड इव्हेंटा वचून थंयच्यान बी प्रत्येक पद्दत शिकून घेवन आयले रे तो यू वील ऑलमोस्ट बी 100 टायम्स बेटर दॅन द प्रिवियस इयर आनी कंपॅरिजन एक दुसऱ्या वट न्हय कंपॅरिजन स्वता वट एक दुसऱ्या वट कंपेर केले नंतर क्लेश उत्पन्न जाता तर प्लीज हे एक म्हगेली 2 रिक्वेस्ट आशिल्ली ह्या चातुर्मासान तूं अनेक अनुश्ठान जाले मस्त लोक आयले हांव सांगिल्लें जाल्यार एक कमेंट म्हाका काळजा लागली म्हणटाची ते म्हळ्यार आमगेल्या VR कामत मामाल बायलिले तो शिल्पकार आशिल्लोची ताणें अनेक हांगा अनुश्ठानांनी घडयले तांणी रचना करच्याक फुडाकार घेतिल्लो जालो जाल्यार तिगेले एक कमेंट आशिल्लें हें आमगेले चातुर्मास पळोवन तांगेले आत्माक खंडीत खूश जाली उरतली ताचे खातीर स्वाम्यांक अनेक पती नमस्कार करता त्या कमेंटा मुखार म्हळ्यार अनेक कमेंट ताज्याकी भारी जावच्याक मनशाले बेगीन डिफिकल्ट आसा आनी तीण केन्ना तें म्हळें म्हाका तिका कसली जबाब दिवचो जाल्ला ताचे खातीर जे लोकांना ह्या चातुर्मासाक सहाय दिला ಒಟ್ಟು लोकांक अनेक पटी आभार मानता आनी इतलें सांगून देवचरणी प्रार्थना करता की आमगेल्या स्वाम्यांक बरें स्वास्थ्य दीर्घायुष्य दिवचें आनी अनेक रिलिजियस आनी सामाजीक कार्य जावची तांगेल्या हातान तांगेलें मार्गदर्शन आमकां सतत उरचें आनी हें उलोवन म्हगेलीं 2 उतरां बंद करता विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की श्री संस्थान गोकर्ण मठ की चातुर्मास समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र भटमामान स्वागताक आनी प्रास्ताविकांक सांगलें की हें श्रेय आपूण घेना हें श्रेय गुरूचे आशिर्वाद आनी तुमी जें सगळें दीस रात काम केलें हें सगळें श्रेय तांकां करता अहम न करता गुरू करता म्हणून आनी खरें गुरूची जर आशिर्वाद नासत आनी सगळ्या लोकांचो तांकां सहभाग जर कॉपरेशन नासत तर खंयचेंय काम यशस्वी जायना आनी म्हणून ताणें भक्ती श्रेश्ठ आनी ह्या स्वामी महाराजाची भक्ती आसा स्वामी महाराजांचे आशिर्वाद आसात आनी अशे तरेची हें सगळें चातुर्मास यशस्वीपणान जाता आनी हांव राजेंद्र भटमामाचे आभार मानता की तांणी सगळें श्रेय आपूण केन्नाच घेतलें ना सगळें लोकांकच दिलां आनी सामकें मनांतल्यान गहिवरून म्हणटा तशें ताणें तांकां भरून आयलें आनी म्हणूनच आज सगळे जगांतले सगळे बाकीचे देश आसात अमेरिका आसात दुबय आसात बाकी सगळे जंय युद्ध चलतात रशिया युक्रेनाचें युद्ध चलता चायना आनी कोणाक वायटपण करता तांकां थंय शांती ना वैभव खूब आसा भांगराचे सगळे पेटे मावतात आनी कितें मावतात सगळें आपूण सूख ना आनी सुखा खातीर ते भारताक येतात देवळां ही शांततेची प्रतीक आसा तांकां शांतता मेळटा आनी आमची सगळी स्वरूप पळोवन आज अमेरिके सारक्या मोठे देवूळ बांदल्यात पळय दुबय सारक्या मोठे कोट्यांनी रुपयांचें देवूळ बांदून जालां कित्याक थंय शांतीची गरज आसा आनी ही शांती जी आसा ह्या शांतीचो उगम हो ह्या भारतांत जाल्लो आसा की साधू संतांचो 5000 वर्सांची परंपरा आमकां आसा आनी ह्या मठाची परंपरा 5.5 शतमानाची आसा आनी म्हणूनच आमचो समाज हो सनातनी म्हणून पावला आमकां सारवंत म्हणटात सारवंत म्हणजे सारवंत जो आतां सारस्वत
आणि म्हणूनच आमी शिस्तीचे भोक्ते आसपा जाय, कित्याक आमचे कडच्यान सगळे देख घेतात, आमचे कडच्यान सगळे दुसरे देश देख घेतात बाबा कशें आसा ती आसता. आणि म्हणूनच चातुर्मासा वेळाचेर, ह्या चातुर्मासाच्या वेळाचेर तुमी जो एकत्रीतपणान वसुधैवम कुटुंबकम म्हणून सांगून दाखयला, तो खरें सारवंताचो हो चातुर्मास हांगा जावंक पावलो. आतां चातुर्मास समितीक जें कितें आसा तो पारदर्शकता आसची पडटा, म्हणजे ताका ओपन आसचें पडटा. चातुर्मासा संबंदान कितली चातुर्मास भिक्षा जाल्यो, हें जाल्यो, कितले लोक आयले आनी कशें तरी चातुर्मास घडलो, ह्या संबंदान आमचे मुकुंद कामत माम हो तुमकां आतां रिपोर्ट हांगा दिता. श्री रामदेव गुरु विठ्ठलाक प्रणाम करणं, गुरुवर्याला आशीर्वाद घेऊन ह्या वर्षाचो पनवेल चातुर्मासाचो एक संक्षिप्त रिपोर्ट किंवा कित घडले ताजे एक संक्षिप्त विवरण हांव दिता. राजन मामान सांगिल्ल्या वरी रामनवमीक स्वाम्याला आज्ञा जाली की ह्या वर्स चातुर्मास पनवेल जातलो आणि पनवेलात सगळी तयारी करा. चॅलेंज आशिल्लें, घेतलें आमी. फाटबलाक स्वाम्याला आशिर्वाद आशिल्लो. कशी काम जालें आमकां कळ्ळी ना, आमी काही कश्ट केल्ले काय हे केलें ना, पण फक्त स्वाम्याला आशिर्वादान हे सगळें तयार जालें. हे सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें राविल्लें फक्त स्वाम्याला आशिर्वादान आनी काही नाही. पनवेल चातुर्मासाक ह्या वर्स भारतांतल्या अनेक शहरांतल्यान लोक आयले. मुंबई ठाणे तर आशिल्लेच, नवी मुंबई, वाशी, पनवेल बी आशिल्ले. पुणा, कोल्हापूर, गोवा, उत्तर कन्नडा, दक्षिण कन्नडा, हुब्बळ्ळी, धारवाड, बेळगांव, शिवमोग्गा, दिल्ली, केरळा उट्टूकडच्यान आमच्या समाजांतल्या लोकांनी येवन स्वाम्याले पादपूज करून आशिर्वाद घेतले आणि तांणी सगळे धन्य जाले. 9 जुलैक स्वाम्यांनी चातुर्मासाचो स्वीकार केलो. त्या दिवस सकाळ सांजे मिळून 1100 लोक हांगा आयिल्ले. सांजेक जवळ 85 लोक ह्या सभेक उपस्थित आशिल्ले. ताजे नंतर स्वाम्यान 2 वेळा मुद्रा धारण केली. 27 ऑगस्ट त्या दिवस 825 लोकांनी स्वाम्याला हातान पंचमुद्राचो आशिर्वाद घेतलो. तशीच 10 नोव्हेंबराक 10 सप्टेंबराक 405 लोकांनी 410 लोकांनी मुद्र घेऊन स्वाम्याला आशिर्वाद घेतलो. 30 ऑगस्टाक स्वाम्याने राजन मठवान सांगिल्ल्या वरी एक त्रिवेणी संगम आशिल्लो. त्या दिवस VCTचे सिल्वर जुबली, विद्याधिराज स्वाम्याले अभिनंदना दिवस आणि विद्याधिराज स्वाम्याले गंडकी यात्राचे सिल्वर जुबली हे 3 त्रिवेणी संगमा दिवस फंक्शन जाल्ले. त्या दिवस जवळ 350 लोक आयले. सगळे भारतांतले सगळे शहरांतल्यान लोक आयिल्ले. त्या दिवस 350 लोक सभेक उपस्थित आशिल्ले. ताजे नंतर ह्या वर्स आमकां स्वाम्याले एक व्हड आशिर्वाद आमकां हांगचो चातुर्मास 3 म्हयन्यांत जालो. नियरली 83 days अधिक मास आशिल्ल्यान. अधिक मासात सगळ्यात जास्त पूज जाली. 1200 लोकांनी अधिक मासात स्वाम्याली पादपूजा भिक्षा केली. स्वाम्यान आमकां आशिर्वाद दिवचे खातीर अनेक दान पुजा दवरिली. तातूंत अपूप दान 133 133, स्वर्णदान 1879 19, रुपया दान 11, दीपदान 150 आणि सप्तधान्य दान 88 88 अशी वेरियस दान जाली त्या दिवशी त्या महिन्यात. ह्या वर्ष चातुर्मासात अनेक शहरांतल्यान लोक आयिल्ले तुमकां सांगले. अशी पुजेचे आमी डेटा कलेक्ट केले. ताजे प्रमाणे गोवांतल्यान 175 लोकांनी
स्वाम्याले पादपूजा केली. महाराष्ट्रातले 914, कर्नाटकातले 1885, दिल्ली 3, केरळा 30 अशी 3007 लोकांनी 83 डेसात हांगा पादपूजा केली. नंबर पळया 3007. 7 + 3 = 10. 10 means number 1. Our Swamiji is number 1. टोटल हांगा आयिल्ले लोक 83 दिवसात 1000 लोक आयले. सिल्वर जुबली म्हण 25,000 लोक येतात की ना की अशें आमी पयलींच्यान विचार करताले. 25,000 लोक आयले व्हड जातले सिल्वर जुबलीक म्हण. ते क्रॉस जाले. 2500 पूज जाले बरे आशिल्ले म्हणटा आशिल्ले ते बी क्रॉस जाले केवळ स्वाम्याला आशिर्वादान. आता एक शॉर्ट हे फायनान्शियल हाजे बद्दल स्वाम्याले परवानगी घेवन. आजपर्यंत टोटल इन्कम 2,39,00,000 जाले. सगळे पूजा सेवा डोनेशन सगळी मेळना 2,39,00,000 आमी कलेक्ट केले. आजपर्यंत अप्रॉक्सिमेटली 1,90,00,000 खर्च जाले. थोडे खर्च अजून करचे आसात. ते जाले नंतर संपूर्ण विवरान अकाउंट्स आमी स्वाम्याक सबमीट करतले. स्वाम्याक सुपूर्द करून तांगेले आशिर्वाद घेतले. आज हे सगळें जाल्ले स्वाम्याला आशिर्वादान आनी तुमगेले सगळ्या सहकार्यान आमगेले समाजांतल्या सगळ्या लोकांना एकजूट जावन सहकार्य केले. आमगेले अपेक्षे भायर पनवेल चातुर्मास सक्सेसफूल जाले. आमकां खूब आनंद आसा आनी तुम सगळ्यांक ताजे श्रेय वता. स्वाम्यांक पांय पडना हांव सगळ्यांक तुमगेले रजा घेता. थँक्यू. एक ल्हान अशें हे सांगचे उरले. आतां तुमी पळयलें आमगेले VCT ट्रस्टी आनी VCTचे स्टाफ आनी बाकी तांचे पनवेल लोकांक मेळून आमी स्वाम्यांक एक ल्हान अशी मोमेंटो दिलो. 25 वर्साचे सिल्वर जुबलीचे एक हे म्हण घेवन प्रतीक म्हण घेवन एक दिले. तातूंत 25 भांगराचे पवनाचे आमी हे केल्ले. 25 पवन घालून घेवन आनी ताजे वयर VCTचे एम्बॉस करून घेवन स्वाम्यांक आमी सुपूत केले आनी स्वाम्याला आशिर्वादाक आमी पात्र जातात म्हणून हांव विश्वास करता. कामत मामान रिपोर्ट दितना सांगलें की ह्या वर्साक 26,700 लोकां परस चड भावीक हांगा आयले. सिल्वर जुबिलीच्या वर्साक हो चातुर्मास आनी 25,000 परस लोक येवप हें भक्तीची खूब मोठी धारणा. स्वामी महाराजांचेर भक्ती आसा म्हणून लोकांक कोणाक निमंत्रण दिल्लें पूण कोणाक फोर्स केलें ना. तुमी चातुर्मासा येयात म्हूण कोणाक सांगलें. तें मनांतल्यान आयिल्लें आनी म्हणून ही खरी भक्ती. आनी ह्या खरी भक्तीन येदें मोठें उत्पन्न हांगा जालां आनी उत्पन्नाची हांगा तशी गरजूय आसा. कित्याक हांगा खूब मोठें काम चलता आनी खुबशे मोठ्या भक्तीन तांणी आपली फुलाची पाकळी ताणें हांगा अर्पण केल्ली आसा. आनी जशें पळय ताणें आज सुद्दां सांगलां की आज स्वाम्या सुद्दां ताणें पळय जी एक प्रतिमा दिल्या, जी भेटवस्तू दिल्या, ती भक्तीची भेटवस्तू, प्रेमाची भेटवस्तू स्वाम्याक दिल्ली आसा. जशें सुदामयान कृष्णाक पळय फोव घेवन गेले गरीबपणा सुद्दां, तशी सगळ्या लोकांनी आपल्या प्रेमाच्या भक्तीन ही स्वाम्याक सगळी प्रतिमा हांगा दिल्ली आसा ती सगळी पावोवन घेवपाची आसा. आतां हांगा कांय ज्या विद्यार्थ्या ट्रस्टा खातीर जाणें 25 वर्सां थोडेशें काम केलां, योगदान दिलां, मदत केल्या, तांचो आमी पावती म्हणजे तांकां मेमेंटो दिवन तांचो आमी सत्कार करतात. तांणी हांगा स्वाम्याच्या हातान तांचो सत्कार जातलो. पयलीं गोपाळ कृष्ण V. किणी तांणी वयर व्यासपिठाचेर अशें मागता. गोपाळ कृष्ण V. किणी. दुसरे शांताराम A. भट. शांताराम A. भट. शांताराम A. भट. तांकां वाट दिवची वयर येवपाक मातशी. सगळ्यांनी मातशें ताका हेल्प करचें.
तुम्ही रावात. गोपालकृष्ण विकेणी येतात. सावकाश सावकाश यात, सावकाश. तन मनान जी सेवा करता ताका केन्नाय तरी ताजी पावती भक्ती स्वाम्याच्या त्या मंगल हस्ते जेन्ना ती तांकां भेट वस्तू मेळटा ती खरें म्हळ्यार खूब मोठें ताजें हें. राष्ट्रपतीचें दान, कोण पद्मश्री दितात, कोण भारतरत्न दितात, कोण आनी कितें दितात, पूण तातूंत भक्ती उरना. ही भक्ती सगळी प्रेमाची भक्ती स्वामी हातांत मेळटा आनी ताजी जिवनाक सार्थक जाता. तशी मोठी पावती अशी म्हणपाक जाय. आतां तुमच्या मुखार येतात गोपाल कृष्ण विकेणी. शांताराम ए भट. ताजे फाटल्यान रोहिदास के नायक. रोहिदास के नायक. रोहिदास के नायक. आणि मागीर रवींद्र जी केणी. रवींद्र जी केणी. रोहिदास के नायक. आणि ताजे फाटल्यान रवींद्र जी केणी. रवींद्र जी केणी. पंचवीस वर्सां आदीं आमचे परंपरेन 23वी स्वामी वृंदावन श्री विद्याधिराज ती स्वाम्यांनी 1908 गंडकी यात्रा केल्ली. आनी त्या गंडकी यात्रे बरोबर त्या स्वाम्या बरोबर 2 जाण ते आमचे भक्त आशिल्ले बरोबर गेल्ले. तांचो आज हांगा सत्कार जावन एक नारायण पै आनी वेद व्यासा आचार्य. नारायण पै हांव तांकां वयर आपयतां. त्यांचे बरोबर स्वाम्याचे बरोबर जे गेल्ले ते श्रीधराचार्य तांचो परिचय हांगा फंक्शनाच्या वेळाचेर तांचो हांगा सत्कार जाला. आज ते पावंक नाशिल्ले. हे मूळ बेळगांवचे नारायण पै. ताणें निमाणे पासून साथ दिली सामकी. गंडकी सामच्या न्हंयची पासून तेच आशिल्ले ताकद आशिल्ली ताका. नारायण पै आनी दुसरे आसात वेद व्यासा आचार्य. ताणें गंडकी यात्रे वतना पयलीं थंय वचून ते पळोवन आयिल्ले आनी मागीर स्वाम्याचे बरोबर ते परतून गेल्ले. बद्रीनाथाकय ताणें चातुर्मासा वेळाचेर खूब मोठें हेल्प केलें. त्या वेळाचेर थंय चातुर्मास घडोवन आयला त्या स्वाम्याचो. मागीर थंय एक मठूय बांदपाक मदत केली.
आनी ही गंडकी यात्रे वतना पयलीं सगळी ती गंडकी यात्राची वाट सगळी पळोवन येवपाचें कामूय ताणें केलें आनी ताजे नंतर मागीर स्वाम्या बरोबर ते गेले आतां ते 94 years old ताणे कडेन तांचे आज हांगा सन्मान जाता. ते 25 दिसांची पदयात्रा आशिल्ली चलून पांयांनी चलून गेल्या सामके आनी मोठी कश्टसाध्य यात्रा केन्ना कितें पड सांगपा जायना. आमी तांचें अभिनंदन करतात की जाणी ही सगळी पयलीं जागो पळोवन आयले आनी ताजे भितर बरोबर गेले. हे मोठे कश्टसाध्य काम ताणें केलां. स्वाम्याच्या आशिर्वादाक ते पात्र ठरल्यात. बद्रीनाथाचो मठा खातीर ताणें काम केलां. आता तुम्ही जाणात आज ह्या समाप्तीच्या सांगताच्या वेळाचेर एक अत्याधुनीक मॉडर्न टायप हाजी एक बस आज इनॉग्रेशन जालां. तुम्ही पळयलें जातलें. आनी हे हाजे फाटल्यान एक हेतू आसा स्वामी महाराजा तळमळीची. कित्याक आमचे स्वामी महाराजा बरोबर जंय जंय संचाराक वतात ह्या चातुर्मासाचो टायम आसता तो एका जाग्याचेर रावन बाकीची भक्तांनी सेवा करपाची. पूण स्वाम्याचें कार्य एका जाग्याचेर न्ही. संन्यास एका जाग्याचेर केन्ना रावना. जंय जंय आमचो समाज आसा थंय थंय वचून तांकां भेटी दिता, तांची सुख दुख्ख आयकता, तांकां आशिर्वाद दिता, तांकां हेल्प करता. आनी म्हणून तांचे बरोबर जे पळय कोण आमचे भक्तगण वतात, तांचे बरोबर जे कर्मचारी वर्ग वतात, वैदीक वतात, तांकांय सुखान बसून वचपाक मेळचें, सामान दवरपाक मेळचें म्हणून एक मॉडर्न जी बस आशिल्ली ती बस ताणें एक इच्छा आशिल्ली आनी ती बसीचें आज इनॉग्रेशन जालां. आनी ही बस स्वाम्याच्या आशिर्वादान एका मोठ्या भक्तान ती अर्पण केल्ली आसा. म्हणजे ते डॉक्टर अजित नानू कामत, जे ज्यांचे फार्मासिकल तांचो धंदो वेवसाय, कितल्योश्योच फॅक्टरी तांचे आसात आनी 7 ते 8 हजार लोकांक ते रोजगार दितात. इतलेंच न्हय, ते आमी सांगल्यार तांकां आवडची ना, ते कितलेशाच लोकांक दर शुक्राराक अन्नदान करतात आनी ते प्रसिद्धी बिनमुख. म्हणजे तांकां प्रसिद्धी नाका. प्रसिद्धी पसून आतां ताणें सुद्दां सांगलें की आपूण बस दिली सांगनाकात हांव कोणाक, की आपल्या मनांतली भक्तीन आपूण दिल्या. आनी तुमी ती पळयल्या केदी मोठी बस ती. आनी त्या बसीचें इनॉग्रेशन करून स्वामी महाराज ताजेर बसून सुद्दां थंय गेल्यात. म्हणजे तुमी पळयात आतां केदी मोठी ती बस ती. आनी तांची एक काम आसा, म्हणजे जे पळय अन्नदान करतात तें अन्न दितना सुद्दां तांचे आवय आनी बापूय तें पयलीं खावन पळयता बरें आसा काय ना तें, आनी मागीरच ते परवानगी दिता अन्नदान दिवपाक. अशें थोर भक्ताचो हे आर्च फार्मास्युटिकल युनिट मुंबय आनी सगळ्या जगभरी तांची ते वखदां वतात. कोरोनाच्या वेळाचेर कितलीशींच वखदां जी तयार जाल्लीं ती तांणी सगळ्याक जगभर पावयलीं आनी कितलेशे लोकांक तांचे सामान दिलें. अशे तरेचे प्रसिद्धी पसून विनमुख, प्रसिद्धी पसून पयर रावपी आनी मोठे मनाचे व्हडले भक्त तांचो आज हांगा स्वामी हातान तांचो भोवमान जाला, एक तांची पावती दिल्या. आमी म्हणटात ह्या सगळे जे आज जो सत्कार जो जाल्लो आसा तो प्रातिनिधीक सत्कार आसा. ज्याने भक्तीन काम केलां तांकां स्वाम्या कडच्यान पावती मेळटाच. आनी म्हणून पयली भक्ती आनी काम करतना सुद्दां आमी प्रसिद्धी पसून विनमुख रावपाचें कर. आपूण काम केलें म्हणपाचें ना, मनांतल्यान तें काम करता, लोकांनी म्हणपाचें आनी बरें काम केलें म्हणून. आनी तशेंच तें काम आसा. म्हणून म्हळां हरी भजना विना काळ घालवू नको रे, ज्ञानाचा दिवा अंतरी पेटवून देऊ रे म्हणटात. म्हणजे हरिभजन हे करीत जर रावले तर अंतरीचो ज्ञान दिवा पालवू नको रे, अशें जें म्हणलां सोयरोबानाथान म्हळां. म्हणून आमी कितें करतात, जेन्ना पळय आमकां आनंदान सुखान नाचतात तेन्ना आमकां देवाची आनी गुरूची यादच जायना. जेन्ना आमी संकटांत पडटात तेन्ना आमकां गुरूची याद जाता. ताण लागता तेन्ना पांय खणटात म्हणटा पळय तशी, तेन्ना आमकां गुरूची याद जाता. पूण हांगा म्हणलें की तें हरिभजना वयले काळ घालूं नका. हरिभजन सदांच गुरूची आनी देवाची सदांच भक्ती जर केली तर आमकां कसलीच गरज ना. सगळ्यांच आमकां अज्ञानांतल्यान सज्ञाना कडेन वचपाची, अंधारांतल्यान उजवाडा कडेन वचपाची आनी दुख्खांतल्यान सुखा कडेन वचपाची आपशीच वाट देव आमकां दाखयता. आनी तशी तिची वाट आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्या. आनी म्हणूनच हांव म्हणटा
की आमच्या मठाचे खूप मोठे वैभव की आमच्या तिसरे स्वामी जीवोत्तम तीर्थाने आणि जीवोत्तम तीर्थाच्या नावान आमची एक त्रैमासिक हांगा येता ते स्वामी महाराजे ते मॉडर्न केला म्हणजे इंग्लीश आणि कन्नडात 25 वर्सां ते चलताले आता ह्या वर्सा स्वामीन ते 2 भाग केल्यात इंग्लीश आणि कन्नड हे दोन्ही भागांक म्हणजे ते पळय 20 तारखेक गणपतीचे चवथीचे दिसाक जीवोत्तम तीर्थांच्या पुण्यतिथी दिसाक पयली एक ताचो विमोचन जाल्लें आसा आनी ताजें मोठ्या प्रमाणात आतां वाचपाचें आसा ताजी वर्साक वर्गणी 200 रुपया आनी तातूंत स्वामी महाराजांचे सगळे आशिर्वाद आनी स्वामी महाराजे नवे नवे तातूंत आमकां जें गरज आसा भक्तीची तातूंत प्रवचन आसतात आनी म्हणून ही पुस्तिका हे सगळ्यांच्या घरांक आसप हे आमची भाग्य आमकां घर बसून सगळे स्वामी महाराजाचे आमकां आशिर्वचन मेळटलें तुमी सगळ्यांनी ताजे एक वर्गणीदार जावचे अशें हांव मागता आनी थोड्या तेंपार तें परतून मेळपाचें थोडेपणें जाल्लें आसा आनी अशे तरेचे आमकां म्हणजे आमी सांगता जीवोत्तम तीर्थाची या तरी सांगलें की तांणी चातुर्मास हें केली तीर्थयात्रा केली सगळ्यो हिमालया साकून आमच्या रामेश्वरम पासून द्वारके साकून हांगा गंगा सागर मेरेन केल्ल्यो आनी त्या सागराचें तीर्थावळ नांवाचें पुस्तक बरयलां प्रभास वर्णन बरयलां म्हाका ह्या वर्साक युनिवर्सिटी कडच्यान गोवा युनिवर्सिटी कडेन प्रस्ताव आयलो की एक जें प्रभास वर्णन जें आसा तीर्थावळ आसा ती मोठी भक्तीची गीत आसा आनी गोव्यातील संत आनी तांचे काव्य म्हणून ताणें मराठींत ताणें प्रबंध सगळे कॉलेजीन धाडिल्लो आनी तातूंत आमकां इन्क्लूड केलें मठाक आनी म्हाका ताणें सांगिल्लें त्या तीर्थावळीचेर एक प्रबंध बरोवन धाड त्या पुस्तकाचेर आनी गेल्ल्या 10 तारखेक तो प्रबंधाचेर एक 1 डे सेमिनार जालो गोवा युनिवर्सिटीक आनी तातूंत 20 पेजीचो प्रबंध सादर करून ते तीर्थावळी एक कितें म्हत्वाचें ताका ताणें खूब मानलां आनी ताजें तें पुस्तक काडपाक सोदतात म्हणजे आमकां खूब मोठी हें आनी फादर स्टिफन केंद्र म्हणून गोंयाक आसा ते कॅथलिकाचें केंद्र तांणी गेल्ल्या मे म्हयन्याक रामायणाचेर एक आमचो परिसंवाद दिसभर केल्लो तांणी केल्लो म्हणजे पळयात तुमी रामायण खंयचें खरें खंयचें रामायणाक कितें आसा कितें दिसभराचो प्रबंध रिसर्च आनी तातूंत ताणें आमची मठाक रामनम कशी जाता 9 दीस ताजेर हें सगळें आमी डॉक्युमेंटरी सादर करून ते प्रबंध तांकां दिल्लो म्हणजे पळयात आतां मठाचे जी भक्ती जी आसा भक्तिरस जो आसा ताजे आज देख सगळे समाज घेवपाक लागल्यात म्हण आमचे मठाचे पुण्य केरे मोठे आसात तें आमकां कळटा आनी ही मोठी खूब आजी गजाल आतां स्वामी महाराजांच्या आशिर्वचना पयलीं हांव मुकून कमलांक मागता की तांणी सगळ्यांचेच उपकार मानचे पयलीं आमी सांगिल्ल्या वरी ह्या वर्साचे चातुर्मास हांगा घडलो ह्या चातुर्मास घडच्याक स्वामी महाराजाल व्हड आशिर्वाद तांगेल्या आदेश आनी आशिर्वादाक ताजे निमित्त घडलो तशें हांगा प्रप्रथम जावन स्वामी महाराजांक आमच्या गुरुवर्यांक हांव अभिवादन करता आनी ती आमी तांकां नतमस्तक जावन आसाची स्वाम्या नंतर देव आनी गुरूल पुजा करच्याक आमकां मार्गदर्शन करता म्हणलें वैदीक वृंदान अनेक शहरांतल्यान हांगा येवन घेवन आमकां योग्य रितीन मार्गदर्शन करून आमचे कडच्यान पुजा घडोवन घेतली स्वामी महाराजा बरोबर आशिल्ल्या लोकांन वैदीक वृंदान बी आमकां बरें करून आमकां मार्गदर्शन करून पुजेक प्रवृत्त केले आनी स्वामी महाराजाच्या आशिर्वादाक आमी पात्र जाले असले वैदीक वृंदाक हांव मना पासून कृतज्ञता व्यक्त करता खंयचो समारंभ जाले की गेले फावटी बी म्हणलें हांवें खंयचो समारंभ जाले की अखेरी याद उरचें थंयचें जेवण लग्न समारंभ उरूं कसलो समारंभ उरूं आनी गेले 83 दिवसांत कंटिन्युअसली पॉझिटिव्ह फीडबॅक घेतिल्ले म्हळ्यार आमगेले फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जेवणा बद्दल प्रत्येक मनशान हांगा आयिल्ल्यान तांगेलें कौतुक केलें आनी प्रत्येकल्यान प्रसाद ग्रहण घेवचो आनंदान प्रसाद ग्रहण केलो हे सांगच्याक आमकां आनंद जाता हांव तांगेर कृतज्ञता व्यक्त करता तांकां तशीच सर्वीस टीम फूड सर्वीस टीम हांसते राव मस्करी करते राव केन्ना तोंडाचेर स्ट्रेस दाखयनासतना ओट्टू लोकांक आयिल्ल्यांक कितले नंबर उरूं वीकडेज 300-350 लोक उरता आशिल्ले विकेंडाक 1000-1100 लोक उरता आशिल्ले प्लस हांगचे
इनमेट्स आमगे सिनियर सिटीजन्स प्लस स्टाफ सगळ्यांक सर्वीस करतले आमगे सर्वीस टिमाक बी हांव कृतज्ञता व्यक्त करता. गुरू महाराजाले पर्तगाळीत बी हांगा बी एक विशेष आमकां आदेश आसा, स्वच्छता राखता. खंयचेय कारणाक स्वच्छता 99% बी स्वामी महाराजांक आवडना. इट हॅज टू बी 100% क्लीन. तशी तांकां मनाक वच सारकें क्लिनींग हांगा मेंटेन केलें हाऊसकीपिंग स्टाफ आनी हांगा सगळी सेक्युरिटी मेंटेन केले सेक्युरिटी स्टाफाक बी हांव कृतज्ञता व्यक्त करता. हांगचे लोकल विद्याधिराज चॅरिटेबल ट्रस्टा स्टाफ तांकां इतलो स्ट्रेस घेवन इतले कामाचे घेवन केन्ना संवय ना. फर्स्ट टायम केलें ताणें पण हास्ते आनंदान त्या लोकांक सगळी सर्वीस दिली. इनमेट्साक सर्विसाक खंयी कमी करनासतना, सिनियर सिटीजनाक कसलेय कमी करनासतना आयिल्ल्या लोकांक बी सर्वीस दिले. तांकां सगळ्यांक हांव कृतज्ञ आसा. ताणें भरपूर बरें सर्वीस केले हांगा. तशेंच हांगचे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफान बी भरपूर काम केलें. तांकां बी आमी कृतज्ञता व्यक्त करतात. आता पनवेल म्हणले नंतर सगळ्यांक एक डिस्टन्साचे एक हे येत आशिल्लें. आमी पनवेल पर्यंत कशी ट्रेनान येता, मुंबय पर्यंत फ्लायटान हांगा पर्यंत येता. पनवेल स्टेशनांतल्यान हांगा कशी येवचें एक व्हड प्रश्न बरेच लोकांक मनांत उरता आनी बरेच लोकांनी आमकां ताजे बद्दल पयलीं तेन्ना एक विचार केले आमी येवची कशी म्हण. हांगा नायक मामान तांगेली फॅमिली रविदास नायक माम फॅमिली ताणें प्रत्येक आयल भक्तांक ट्रान्सपोर्टेशनाचें अरेंजमेंट करना. कोणाक कसले त्रास जायनासतना, कोणाक ट्रेन चुकनासतना, कोणाक खंयच्या अव्यवस्थ जायनासतना वेवस्था केली. तांगेली फॅमिलीक तांगेले ट्रान्सपोर्टेशन कंपनीक हांव कृतज्ञता व्यक्त करता. इकडचे ग्रामपंचायत सदस्य, इथले ग्रामपंचायतचे सरपंच ह्या लोकांनी आम्हाला संपूर्ण सहकार्य दिलं. कुठल्याही प्रकारचं कधीही सहकार्य लागेल तर आमच्याकडे या, आम्ही तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं सहकार्य द्यायला तयार आहोत असं नेहमी ते सांगत आलेत. आणि गेल्या 3 महिन्यात त्यांनी आम्हाला संपूर्ण सहकार्य दिलं. तसेच इकडचे लोकल MLA आणि MP यांनी पण आम्हाला योग्य मार्गदर्शन योग्य वेळी आम्हाला पाठराखी करून आम्हाला मदत केली. त्या सर्वांचे आम्ही त्या सर्वांना आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो. इकडचे पोलीस डिपार्टमेंट आत्ता बघितलं मी हे आले आमचं दिग्विजयचं हे आलं तेव्हा पण कुठेही कोणालाही अडथळा न आणता कुणीही त्रासात न पडता आम्हाला सगळ्या ह्याच्यात सहकार्य केलं. पोलीस डिपार्टमेंटला पण आम्ही कृतज्ञता आहोत. हे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्लें आहे. आमगे डेकोरेटर तशीच साऊंड सिस्टम प्रोवायड केल्ले, तशीच बाकी सगळे सपोर्ट सिस्टम जनरेटर आनी हे सगळें आमकां प्रोवायड करना. लायट गेले तरी केन्ना आमकां कळना. विदीन 2-3 मिनिट्स आमकां लायट येता आशिल्ली आनी केन्ना आमकां कसलो प्रॉब्लेम जालो अशें सगळे लोक सपोर्ट केल्ले. आमगेले सपोर्ट सिस्टम जे आसा ते सगळे कृतज्ञतेचे पात्र आसात आनी गुरुवाराले तांकां आशिर्वाद आसा. हरिग्राम आनी केवळे आमी एक ग्रामांत आसात. हरिग्राम आमगेली शाळा अनेक ग्रामां आसा. केवळे हे 2 ग्रामाच्या ग्रामस्थांनी पूर्ण सहकार्य दिलं आमकां. त्यांनी इकडे येऊन पण आम्हाला मदत केली आणि त्यांच्या सगळ्यांचं आम्ही आमच्या सगळ्यांना आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो. आणि हे 2 कृतज्ञतेचे हे 2 आम्हाला कृतज्ञताचे शब्द सांगून स्वामीले आशीर्वाद घेऊन हांव 2 शब्द सांगता. थँक्यू. चातुर्मास काळाक स्वामी एकाच जाग्याचेर उरतात. भक्तांनी स्वाम्या मनाक येवन स्वाम्याची सेवा करपाची आसता, स्वाम्याचे आशिर्वाद घेवपाचे असतात. आणि ह्या 3 महिन्याक तुम्ही पळयले 25-26 हजार लोकांनी हांगा आशिर्वाद घेतले. खरें म्हळ्यार ते पुण्यवान. आणि म्हणूनच तांचे भावी जीवन जे आसा तें सुख समृद्धी जाले बगैर रावची ना. स्वामी महाराजाची सेवा ही खूब मोठी सेवा आसता. ती देवानच तांकां आशिर्वाद असतात आणि आमकांय ते तांचे कडच्यान ते मेळटात म्हणून पुण्यवान जातात. आणि जे कोण हांगा 25,000-26,000 लोक पावले ते खरें म्हळ्यार पुण्यवान. ज्यांनी सेवा केल्या ती तांकां सेवा पावतली अशें दिसता. आतां स्वामी महाराजाचें आशिर्वचन तुमी सदांच आयकतात. आणि स्वामी महाराजांचें आशिर्वचन म्हणजे खुबशे मोठे एक ती फिक्स डिपॉझिटा भशेन भक्तीची गितां आमचे हातूंत बोल्सां घालून काळजां घालून दवरपाचें आसतात. आणि म्हणूनच आतां
आमी स्वामी महाराजांचे जे आशिर्वचन जातले तातूंत थंडपणान स्वामी महाराजांचें आशिर्वचन आयकुचें मागता आनी स्वामी महाराजांच्या चरणा कडेन वंदन करता. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मने. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. आताची आमगेले मुकुंद कामत तान तागेले चातुर्मासाचे रिपोर्ट दिताना ताणें ಕೆಲವು विशय तुमगेले द्राक प्रस्तुत केले की श्रावण मासान तूं कितले भिक्ष जाले, कितले दान सेवा घडिल्ल आसा, खंयचे राज्यांत तुवें कितले कितले भिक्ष जाले ते उट्टू ॲड करून घेवन एक संख्येस्थान सांगलें की 3007 म्हणून घेवन 3007 भिक्षा टोटल हे चातुर्मास कालावधींत जाले म्हणून घेवन ताणें सांगलें. ते जाले नंतर ताणें आनीक थोडे मुखार गेले, ते ॲड केले. 3 + 7 10 जाले. 10 जाल्या नंतर 1 + 0 1 जाले आनी पयले आमगेले स्वामी म्हणून ताणें ऐकलें. एक्चुली हे कॉन्सेप्ट रॉंग. कॉन्सेप्ट रॉंग कित्याक की म्हळ्यार तितले भिक्ष जाले येस मान्य. 3 + 7 ॲड केले ओके. 1 + 0 1 जाले ते आमी न्ही. 1 + 0 1 कोण म्हळ्यार आमगेले गुरू मध्वाचार्य. सो आमगेले वैष्णव परंपरेकची अग्रगण्य जावन घेवन आशिल्ले तसले नंबर 1 म्हळ्यार केन्नाही आमगेले संपूर्ण वैष्णव समाज नंबर 1 केन्ना मध्वाचार्य उरताचे. त्या सोडून घेवन नंबर 1 आमगेले परंपरे खंयचे स्वाम्याकय जाणा आतां सांगताचे गुरू मध्वाचार्यची नंबर 1. आमगेले परंपरेचे इतिहासांत कडेरी आमी नारायण तीर्थ स्वामी हे उठू घेताच, किंतु आमकां हे स्थान हे एक पद्धती हे परंपरा घालून घेवन दिली तसले स्वाम खंयचे आसाची ते गुरू मध्वाचार्य त्याचीच केन्ना ही प्रथम उरताले आनी ताका आनी खंयचेही ना. सो हे आमी पहिले क्लॅरिटी करून घेताची. मे बी मुकुंदा थोडे हे जाताले किंतु आशिल्ले सत्य हेचीची आमी सत्या तुलेन दुसरे कडेन वचचे जायना. दुसरे कसन की म्हळ्यार हे चातुर्मास आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान संकल्प केल्ले. कोविडाचे टायमार आमी चातुर्मास 200 दिवसाकय हाजे बद्दल अभिव्यक्त केल्ले की आमगेले गुरुवर्य स्वाम्याक हांगा पनवेलांत येवन चातुर्मास करका म्हणून घेवन तांगेलें एक मना आशिल्लें. कित्याक मना आशिल्लें की म्हळ्यार पनवेल पर्तगाळीचें वातावरण आनी पनवेलाचें वातावरण दोनी एक रितीर उरता आनी कोविडा निमित्तान जास्त लोक येवचे, स्वाम्या भेट घेवचे. आमगेले स्वामी पनवेलांत लोक चड येवचे जायना कित्याक म्हळ्यार पनवेल थोडे दूर आसा. त्या निमित्तान आनी बांदून घेवन एक 20-30 म्हळ्यार 21-22 वर्ष जाले तांगेलें एक मना आशिल्लें की पनवेलांत एक चातुर्मास घडका म्हणून. पुत्तूपैक सांगलें. पुत्तूपैन राजनाक फोन करून घेवन सांगलें की अशी म्हणटा आसत स्वामी म्हणून. कडे राजनान सांगलें स्वामेल मना आसल्यार आमी काही करचें जायना. कडे पुत्तूपैन स्वामेल मना आसा बट ह्या उठूची कसन टेस्टनी आसा त्या उठू कर नाशी कशी येवची मारे या म्हणून घेवन सांग म्हणटा आसा. कित्याक की म्हण स्वाम्यान निश्चय केले की पनवेलाक करचें.
बट पनवेला करता म्हळ्यार महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर आसा, गोवा बॉर्डर दांटून येवका, तदनंतर महाराष्ट्र बॉर्डर येता, महाराष्ट्र बॉर्डर आमी दांटून वचका आनी थंय नेगेटीव सर्टिफिकेट तांगेले मस्तीतले हे आसा आनी ते स्वाम्या कुटूची त्या संदर्भारी टेस्टांनी कोरून घेवन ते दिवचे ते अवकाश मेळना. सो अशें आसतना कसं करचें. कडे थोडे समय गेले नंतर कडेरी थोडे दिवस पेपरांत आनी वाचून आनी स्ट्रिक्टनेस वाडयले नंतर स्वाम्यान मनान ठरोवन घेतलें की आमी शिष्यांक घेवन पर्तगाळीन तूं करता रे, मुखार केन्ना तरी करताची म्हणून घेवन स्वाम्यान ते मुखार घाले. कडेरी तुमकां गोत आसा 2021 तूं प्रिय गुरुवर्य स्वामी वृंदावनस्थ जाले. तांगेल कसन संकल्प आसा ते आईच्या दिवसाक परिपूर्ण जाता आसा. खाली परिपूर्ण जाताना बरे रितीर परिपूर्ण जाता आसा. आनी आमी कसन सांगिल्लें की म्हळ्यार त्या दिवस आयिल्ले तेन्ना आमी 7 तारीखाक आयिल्ले तेन्ना राजनान सांगिल्लें की आयच्या दिवसाक सप्तमी तिथी 7 आयले, स्वामी 7 तारीखाक आयले. सो आयतारा 7th डे उठो अशी सांगले. कडे आमी हे उठू सोडून घेवन आमी एक सांगलें की मुंबयकाराल 7 जावका म्हणून. आनी ते मुंबयकारांनी पनवेलकारांनी दोन्ही लोकांनीची हे चातुर्मास अत्यंत बरे रितीर घडचेक तुमी सहकार केल्लो आसा. चातुर्मास जाले आतां फल कसन मेळटा. आतां उठू कसने करचें कसने तरी एक कारण उरता. जॉब करताच कितें करताची, कसने तरी एक सॅलरी मेळटा म्हण कितें तरी तुमी जॉब करताच. कसने खाताच तुमी कसले खाताच, खाल्ल्यार एक पोटाक गेले नंतर आमकां आंगाक एक शक्तीक मेळटा ना आनी कसने तरी एक मेळटा. स्कुलाक वताच गेल्यार कसं मेळटा, शिक्षण मेळटा. सो कसन ना जाल्यार एक कसने एक कारण एक फल कसने तरी दिसता. स्वामेल चातुर्मासाक आयले आमकां कसन फल मेळटा, कसन फल घेवेत आमी, हे सर्व लोकांक एक मनांत विचार येता. मनुष्य स्वार्थी ना म्हणना, हे तागेले प्रवृत्ती. एक एक पंता इतलो स्वार्थी जाता इतलो तागेले हे जाता की म्हळ्यार एक सान उदाहरण सांगता तुमकां. एकलो मनुष्य एकल्याले हरशीची कॉन्वर्सेशन म्हणटा पळय, वार्तालाप. अशी वार्तालाप करतना तो एकल्याक विचारता, मेकॅनिकलाले अंगडी गेल्यार सकल उट्टूची तेल पडिल्लो उरता. गॅरेजाक आनी वता न्ही थंय मेकॅनीक उरता. तागेले ते गॅरेजाक गेल्यार नेल्यार संपूर्ण तेल पडिल्लो उरता. हांग तेल पडिल्लो उरता. कडेर आमी केन्ना तरी नापिलेक गेल्यार नाजाल्यार आमी क्षौर करच्याक वताच, सलूनाक वतात ना हेअर ड्रेसीसालेक वताच. तागेले अंगडी गेलतना सकल उट्टूची केस आनी पडिल्लो उरता. म्हाका एक सांग, बँकाक गेल्यार दुड्ड कितें सकड पडिल्लो उरना. म्हळ्यार ताका पैशाचे बद्दल व्हॅल्यू आसा, ते तेला बद्दल व्हॅल्यू ना. ते कसन केस पळय ताजी व्हॅल्यू ना. बँकांत पयशे पळय उठू घेवन घेवन वता ताका व्हॅल्यू आसा. म्हळ्यार मनुष्य इतलो पर्यंत आलोचन करता. म्हळ्यार ताका कसने तरी एक अपेक्षा कसने तरी ताका उरता. आमगेले जिवनांतू इंग्लिशान एक म्हणणी आसा, एक क्वेश्चन मार्क म्हणटा, वाय म्हणून घेवन एक तुमी बरयताच, वाय वी शूड डू, वाय म्हणून घेवन एक येता. ते वाय म्हणलें क्लियर असल्यार तुमगेलें जीवन सक्सेस. बट तुमगेलो वाय क्लियर ना जाल्यार तुमगेले साना साना विशय वयके तुमकां अडचण दिता. सिंपल जावन घेवन सांगता जाल्यार तुमकां आतां नेलारी चमकुचेक 2 फीट बाय 50 फिटाचे एक लाकडाचे एक प्लँक तुमकां आमी दिताच. 2 फीट बाय 50 फूट एक लाकडा प्लँक दिताची आनी आमी तुमकां कसन सांगता की म्हळ्यार ताजेर चमकून वचका आनी 10,000 रुपया दिताचे. तुमी उठलोक चमकून वचचे जातवे. 2 फूट रुंदाय आसा, 50 फूट लांबाय आसा, नेलारी आसा, ताजेर चमकून वचका आनी चमकून गेल्यार तुमकां 10,000 रुपीज मेळटा. वचे जात की ना? वचे जात न्ही वे? जायत. आतां तेचीची 2 फूट रुंदाय 50 फूट लांबाय आशिल्ले कसन प्लँक आसा, एक
20 माळे आशिल्ले 20 फ्लोर आशिल्ले तसले 2 बिल्डिंग आसा आनी ते 50 फूट डिफरन्सार आसा आनी त्या प्लँक एक बिल्डिंगाचो आनीक बिल्डिंगाचेर दवरूंक गे न्हू ताजेर चमक म्हळ्यार तुमी चमकतालवे 1 लाख दिता म्हळ्यार 1 लाख दिता चमकतालवे तुमी ना किंतु एक बिल्डिंगांतून आनीक बिल्डिंगा वचक आनी हायट आसा तुमकां भंय दिसता आसा तातूंत तुमी ना म्हणटा आसा किंतु आनीक बिल्डिंगांतू टॅरेसाचेरी त्या बिल्डिंगाक उज्ज लागले आनी टॅरेसारी तुमगेले धुव नाजाल्यार तुमगेलो चल्लो थंय आसा तुमगेलो धुव नाजाल्यार तुमगेलो चल्लो आसा तेन्ना तुमकां पयशांनी नाका विदावट एनी डावट तुमी चमकून घेवन त्या चरडाक वांचूच कितें त्या बिल्डिंगाक वताच कित्याक की म्हळ्यार तुमगेलो वाय क्लियर आसा आतां तुमगेलो वाय क्लियर आसा तुमकां काही आतां टेंशन ना हांव वचूं की नाका कित्याक की म्हळ्यार तुमगेलो वाय क्लियर आसा मागेलो चल थंय आसा आतां पयशे इम्पॉर्टंट ना हांव सकयल पडटा की ना तें इम्पॉर्टंट ना मागेल्या चल्ल्याक हांवें बांदचूं का ना मागेल्या धुवेक हांव बांदचूं का थंय उज्ज लागील आसा सो हें क्लियर आसा हें तुमकां क्लियर आसा हें केन्ना तुमगेलो वाय क्लियर आसा तेन्ना तुमकां कसण्याची प्रॉब्लम येना बट वाय क्लियर ना जाल्यार साना विशय वयकची तुमकां ऑब्स्टेकल हाडटा आमी कितें सांगलें की म्हळ्यार हें संपूर्ण चातुर्मास बरे रितीन घडले मस्त लोक आयले कितें की म्हळ्यार आमगेल्या समाजा लोकांक वाय क्लियर आशिल्ले तांगेलो वाय क्लियर कसन की म्हळ्यार रामदेव वीर विठ्ठल आले आनी गुरूल सेव केल्यार मागेल सर्व ही कश्ट निवृत्ती जाता म्हणले हें क्लियर आशिल्लें संशय आशिल्ले आसल्यार इतलो प्रतिसाद येनाशिल्ले तांकां क्लियर आशिल्लें की रामदेव आले वीर विठ्ठल आले प्रसाद घेतल्यार गंध प्रसाद घेतल्यार स्वामीले बचून घेवन पाद्य पूजा करून घेवन मंत्राक्षत घेतल्यार मागीर उट्टू ही क्लियर जाता म्हळ्यार हें विश्वास आशिल्लें आनी हे विश्वासाचें फल आज आमी हांगा येद्राक पळयत आसात आमगेल्या जिवनांतू मस्तितले अवकाश मेळटा आमकां फल घेवचेक मस्तितले अवकाश आसा हांगा बशिल्ले लोकाले उट्टू लोकाले एक विचार ना एकल्याक आनी कसने जावका आनीकल्याक आनी कसने तरी जावका जगत्तांतू 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ म्हणटाच 84 lakhs योनी आसा डिफरंट मनुष्य एक योनी जालो तसले 84 lakhs योनी आसा बट एक फॅक्ट कसन की म्हळ्यार 84 lakhs योनींतू पैसे जोडताल मनुष्य मात्र बाकी 83 ಲಕ್ಷಂತೂ 83 lakhs 999 कसन आसा 99,999 हानी केन्नाही पैसे जोडतानाच खाली एकलो एक व्यक्ती ह्युमन बिईंग इज ओनली अर्निंग बाकी खंयचेही प्राणी तो कमयताना सूण कमयतवे हस्ती कमयतवे ना तो कमोवसून दित विना हा तो तागेल कितें कमोवसून घेना बट ह्युमन बिईंग मनुष्य तो स्वता कितें तो कमयता इतलो आसल्यार वयकेची खंयचेही प्राणी भूक जावन घेवन मरनाच मनुष्य जोडता तरी तागेलें पोट भरना अन्य प्राणी जोडनाची तरीही पोट भरता हेची देवाल सृष्टी असल देवाल सृष्टींतू नियमांतू आशिल्ले तसले आमी मनुष्य आमगेलें आनीक पोट भरना पयशेही जोडता आसा तरीही पोट भरताना आनी कसने तरी जावका आनी कसने तरी जावका आनी कसने तरी जावकाचीच तांतू आमकां लिमीट ना तेतकून मनुष्याक केलो उपरांत विचारलें तुका कसन जावका म्हळ्यार ताका आलोचन उरना की कसन हांव मागयत कितलो मागयत कशी मागयत खंय मागयत कसनेची ताका कळना कसने तरी विचारता कित्याक की म्हळ्यार ताका ज्ञान तितली प्रज्ञा तागेले उरना उदाहरणेक तुमकां सिंपल जावन सांगता जाल्यार जैलांतू कैदी लोकांनी उरताच प्रिजन म्हणटाच तुमी तांतू कैदी लोकांक आनी घालन घेवन तांकां शिक्षा दिताच कारागृह वास म्हणटाच केलो पंत कसन जाता की म्हळ्यार खंयचेय तरी एक देशाचे
खंयचे तरी होड दिवस असले री त्या दिवसू कोणे तरी एक राजकीय व्यक्ती तो त्या जैलांतू कैदी लोकांक भेटचे कनी वता एक हरशीची एक कर्टिसी मीट मळकी तरी तो जैलांत वता आणि त्या व्यक्तीक राजकीय व्यक्ती आशिल्ल्या निमित्तान तागेले की अधिकार आसा आणि तागेले की पावर वैके आसा शक्ती वैके आसा तर तो जैलांत वता आणि सर्व ही कैदी जे लोक थंय उरताची प्रिझनमेंटांत उरताची ते सर्व ही लोक तांणी एक लायनार राबिल उरताची हो तांगेले की वक्तव्य करता तुमी इतले वर्ष हांग राबल्याची कसकी एक कृत्य दुष्ट कृत्य केल्ले निमित्तान तुमी हांग येवन पाविल आसाची आयच्या दिवसाक भारताचे असल एक महत्वाचे दिवस आसा हांव तुमगेल्या दराक आयिल्लो आसा आनी हांव तुमगेले एक प्रस्ताव दवरता की आयच्या दिवसाक तुमी कसन सांगताची हांव ते उट्टूची ग्रँट करता म्हणून सांगता ते उट्टू कैदींक कसन सांगता की म्हळ्यार एक ऑफर दिता की तुमी कसन सांगताची ते हांव उट्टूची तुमकां ग्रँट करता म्हणून सांगता की बिकॉज तागेले पावर आशिल्ले सो पयले कैदी येता हे पळय हे जैलांत कसन की म्हळ्यार मदें मदें ओपन उरता बागील कसन उरता टोटली क्लोज उरता बट जैलांत कशी उरता की म्हळ्यार सरळा मदें गॅप उरता सो हांगा एकची चादर दिताची केलो पण ता थंडसानीक मस्त आमकां थंडी जाता आमकां एक चादर दिवचे बदलाक 2 चादर दिया म्हणून तुमी हांगाच्या लोकांक सांगल्यार आमकां बरें जाता आशिल्लें म्हण जायत ग्रँट केलें आनीक लायलो आमी जैलांत उरताची बाकी लोकांत फ्लॅटांत उरतू एटॅच्ड बाथरूम उरता आमगेलांत एटॅच्ड ना आमकां जैल हांग उरता बाथरुमा आनी खंय की वच उरता तेतकून आमकां जैला भितरीची एक एटॅच्ड टॉयलेट करून घेवन दिल्यार आमकां बरें जाता आशिल्लें म्हणटा तिसरेच व्यक्ती तुगेले कसन सांगपा सिफारीश म्हणून तागेले प्रस्ताव केलो तेन्ना ताणें सांगलें आमकां हांगा बोर जाता आमकां कसने ना सांजे नंतर कसने आमकां उरना एक टीव्ही घालून घेवन दिल्यार सांजे वेळार त्या घालून घेवन आरामशीर जीवन काडचें जाता आमकां जायता पा तिसऱ्याले अशी एक जाले उठू कैदीला विचारले एक सांगले लास्ट कैदी आशिल्लो ताका विचारले तुका कसन जाव काम म्हाका काही नाका म्हाका हांगातल्यान भायर घालून सोड म्हाका काही नाका म्हाका ह्या जैलांत उरची ना म्हाका जैलांतल्यान भायर घालून सोड तांणी कसन सांगलें पळय तें उठू म्हाका थंय मेळटा बट म्हाका हांगा उरचें ना म्हाका हांगातल्यान भायर वचका आतां सांगा तितले लोक आशिल्ले तांणी उट्टू लोकांक सांगिल्लें आसल्यार आमकां उट्टू लोकांक हांगातल्यान भायर सोड म्हणून घेवन जालें आसल्यार तो करता आशिल्लो की ना करता आशिल्लो आमगेली परिस्थिती ह्याची जाल्या देव वेद्रा येवन राबला आनी तुमकां विचारता आसा तुमकां कसन जाव काम आमी कसन विचारताची म्हाका 2 कार काडसून दी म्हाका 5 फ्लॅट काडसून दी म्हाका आनीक 10 बंगलो बांदूसून दी म्हाका आनी कशें तरी करूसून दी त्या देवालय सांगल्यार म्हाका तुजी यो ना हांव तुगेल्या घरा येवची तशी म्हाका ऑफर दिल्यार तुमगेले जावन वच की ना म्हाका तुगेले स्थानांत घेवन वच म्हाका आनी कशें नाका तुगेले पांया मुळांत म्हाका एक स्थान दी इतलें दिल्यार पुरो बाकी उठू येताच की ना बट आमकां त्या संदर्भारी त्या कैदी लोकांक तो पॉवर आसा ऑफर दिलो कुडेनच पळय तागेले मात ते विचलीत जाले कसन विचार का कशी विचार का कितले विचार का कसने ता कुडगा आसना एकदम ताका आयिल्लें मागील सुखा कितें कसन जाव का तेची विचारत गेलो बट लास्ट कोण मनुष्य आशिल्लो ताणें सांगलें म्हाका हें कसने नाका म्हाका हांगातल्यान मुक्ती जावका हे जैलातल्यान म्हाका मुक्ती जावका तशीची देवा लेगी आमी गेलतना आमी नाना रितीची विचारताची किंतु मुख्य आमकां कसन जावका कार मेळटा फ्लॅट मेळटा किंतु टेंशन कमी जायना टेंशन आनीक वाडटा कित्याक म्हळ्यार EMI भरका सो कसन कमी जावचें कांय ना खंय नाजाल्यार खंय तरी एक क्लॅश जाताची उरता तेतकून आमी सांगचें कशें की म्हळ्यार देवा लेगी वताना ना गुरू लेग वताना आमकां आसा की लौकीक जिवनांत आमी आसाची कसने कश्ट क्लेश आपत्ती कसन नाजे कसन उरताची
किंतु आम्ही एका विचारल्या तुगेले एक साथ असल्या पुरो बाकी आपोआप येता आणि कसाने आम्ही देवाला एक मागता म्हणून आम्ही मागत गेल्यार देव दिता बट प्रॉब्लेम कसन की म्हळ्यार कष्ट आयल्यानंतर आनी परतून तागेले गी वताची उठू दिले नंतर वैके कष्ट आयल्यानंतर आनी परतून तागेले वताची तुमकां सिंपल एक देवाले महिमा सांगता म्हळ्यार तुमकां व्हड कंपनी नांव आनी गोत आसा एप्पल कंपनी गूगल कंपनी मायक्रोसॉफ्ट कंपनी असल व्हड कंपनी कसं करता की म्हळ्यार एक प्रोडक्ट तांणी करताची ते प्रोडक्ट केले नंतर तुम्ही कसं करताची त्या प्रोडक्ट तुम्ही खरेदी करताची आताची ॲपल नवीन तांगेले वर्जन आता रिलीज जाले उट्टू लोक खरेदी करचे गेले की ॲपलान नवीन आता तांणी लॉन्च केले घेवया म्हणून मायक्रोसॉफ्टान नवीन कसकी लॉन्च केले उट्टू लोक गेले गूगलान कसकी एक लॉन्च केल्लो आसा नवीन प्रोडक्ट उट्टू लोक खरेदी केले हांचो फायदो कोणाक हां कोणाक फायदा कंपनी कशी प्रोडक्ट तुम्ही घेतले तुमकां फायदो ना हांवें तुमकां तांणी प्रोडक्ट दिता आसाच म्हळ्यार तुमकां वयके फायदो आसा आनी कंपनी तुमगेले पयशे घेता आसा त्या निमित्तान तांकां वयके फायदो आसा म्हळ्यार तोही विन जाता आसा आनी तुमकां ही विन करेसीत आसा हां तुमगेले पयशे घेतले बट ताण वयके खंयची पयशे घाल्लो आसा तातूंत तुमगेले गी पयशे घेता आसा आनी तो आनी खंय तरी इन्वेस्ट करता सो ताकाही विन्न आनी तुमकांही विन्न म्हळ्यार फायदो ताकाही आसा कंपनीकय आसा आमकां एक कंपनी सांगा जे हाका विन्न ना म्हळ्यार विन्न ना म्हळ्यार तो खाली तुका म्हळ्यार दुसऱ्यांक मात्र विन करेसीत आसा ताका कसं विन्न ना खंयची कंपनी आसा हां खंयची कंपनी ती केन्ना जालें तें ओपन म्हळ्यार उट्ट लोकांक गोत आसा देव ताणें इतलें सृश्टी केलें उद्दा सृश्टी केलें ताणें तुमकां न्याय दिल्लो आसा ताणें केन्नाय मागलें हांवें पयशे दिया आनी तुमकां न्याय दिता पयशे दिया वयर तुल्यान हांव उद्दा पेटून दिता केन्नाय एक दिवस वयके मागलें हांवें खाली मनुष्य न्ही जगत्तांत आशिल्ले प्रति एक योनी 84 लक्ष योनी देवान सृश्टी केली तसलो प्रोडक्ट यूज करता आसाची बट देवाक तांतू कसने फायदो ना फायदो मात्र आमकां मात्र फायदो आसा आनी कोणाक देवाक मात्र फायदो ना हें तुमी केन्नाय आलोचन करा देवान इतलें सृश्टी केलें आमी इतलें यूज करता आसाची देवाक आमी कसन दिलें देवान कसन रिटर्न घेतलें आमकां मस्त फायदो जाल्लो आसा आनीक कसन की म्हळ्यार देवान केल्लो प्रोडक्ट ईच एंड एवरी पर्सन यूज करता आसा सान क्रिमी कीट पशु मंडूक प्रति एक क्रिमी कीट सर्व ही योनी देवान सृश्टी केले तसले वस्तूचे उपयोग करून घेता आसा बट आमी कसन प्रोडक्ट केल्या पळय ते मनुष्य मात्र वापरता आसा विना बाकी खंयचेही प्राणी वापरता ना गुगलाल प्रोडक्ट आमी वापरता आसा विना खंयचे गाय गोरवां जीमेल वापरता ना म्हळ्यार गाय गोरवां जीमेल वापरता आसवे ना जे गाय एप्पल फोन वापरता आसवे एप्पल खाताले बट एप्पल फोन वापरना बट तेची आमी सांगिल्लें कंपनी केल्ले कसन प्रोडक्ट आसता त्या मनशांक मात्र बट देवान सृश्टी केले तसले प्रोडक्ट आसा पळय जगतांच्या सर्वही लोकांक वापर तशें आमी करता आसत असले देव तसले देवाले चातुर्मासांत तुमी सहभागी जाले आनी ताजें फल तुमकां मेळनाशी आनी कोणाक मेळटा किंतु प्रॉब्लम कसन की म्हळ्यार आमकां परीक्षा करचे मस्तींतलो उरता केलो उपरांत आमी एक सत्संगाक गेलतना खंयचे एक विशय सांगले नंतर अशी जत्वे हे वहिवे अशी आमी ताजेर एक क्वेश्चन मार्क घालून घेवन परीक्षा करतात तशीच एक व्यक्ती
एक सत्संगाक गेल्लो उरता. म्हळ्यार कशी आमी देवाचेरी विश्वास दवरले, देव आमकां उट्टूफल दिवचें एक उदाहरण तुमगेलें एक सांगता आसाचे आमी. कितें म्हळ्यार आयच्या दिसाक उट्टू लोकांक फल जावका आनी आमी हेची आश करून घेवन तुमगेल्या द्राकाय प्रस्तूत करता आसाची. तो व्यक्ती सत्संगाक गेलतना सत्संगांतू कोण संत बशिल्लो तो कसं सांगता की म्हळ्यार की जगतांतू आशिल्ले तसले सर्वही लोकांले रक्षण करचें, पोशण करचें, तांकां फल दिवचें, तांकां अनुग्रह करचें, तांगेलें सर्वही कार्य तो देव करता म्हणून न्हू त्या संतान त्या सत्संगान सांगलें. हे सत्संग अशीच एक महंत थंय बशिल्तना ताणें सांगलें. त्या व्यक्तीन हे विशय सत्य कशी त्या व्यक्तीन सांगलें की देवूची तागेल्या पोशणाचे जेवणाचे उठून तोची काळजी घेता म्हणून सांगलें. हे सत्य जाल्यार आयच्या दिवसाक हांव जेवना तरी म्हागेलें पोट कशी भरता म्हणून न्हू ताणें एक परीक्षा करता म्हळ्यार कितें ताणें एक प्लॅन केलें. तातूंत तो कसं करता की म्हळ्यार एक जंगला वता. जंगलांत वचून, जंगल म्हळ्यार काडू म्हणटाचे आमी. सो थंय गेलतना अरण्याक गेलतना थंय एक व्हड झाड आशिल्लें आनी त्या झाडा वयर वचून घेवन बसलो आनी आयच्या दिवसाक हांव कसलें खायना. मागेल तोंडांत येवन घेवन कोणें जबरदस्त घाल्यार बाय हांव निराकार करता म्हणून ताणें हें केलें. जायत थोड्या वेळान तो सकाळीं वता, झाडार बसता. थोड्या वेळान एक लग्ना दिब्बण ते वाटेंतल्यान वता आशिल्लें सकाळी टायमार. सो ते गेलतना तुमकां गोत आसा की ट्रीज प्रोवायड शेल्टर म्हणून. तातूंत तांणी खंय बसले, ते झाडा सकयल बसले. व्हड झाड आशिल्लें, तांकां मस्तीतलें शेल्टर मेळटा म्हळ्यार कितें तरी तांणी त्या झाडा सकयल बसले. किंतु आमी सांगलें अरण्यांतू वन्य जीव प्राणी थंय उरता. तेतकून तांणी थंय बशिल्तना खायत आसतना थंय वागाले आवाज आयकले हांकां. वागान केन्ना थंय आवाज केले आनी उठू भिवन ते कसन तांणी खाण हाडलें खावचें कितें तरी ते उठू थंय सोडले आनी तांणी तांगेल जिवा भयान तांणी मुखार सरले. कित्याक म्हळ्यार वागू तागेलो आवाज आयकले आनी आमी हांगा बसल्यार तोचें आमकां खाण करून घेवन खातालो. ताजे किंत आमी खाण सोडून घेवन हांगा तुलें उरची श्रेश्ठ म्हणून घेवन खाण आनी थंय सोडलें. ते म्हळ्यार ते पॅनीक उरता, ते पॅनिकान तांणी थंय सोडलें आनी तांणी धांवन गेले. जीव वांतल्यार पुरो खाण कडेन खंय खाव येता म्हळ्यार कितें तांणी खाण थंय सोडलें आनी तांणी मुखार गेले. आतां तो वयर बशिल्लो, ताका दिसलें हांगा खाण आसा म्हणून, बट तो खावचें गेलो ना. तो खावचें गेलो ना, पोटा भूक लागता आसा, खावचें गेलो ना. कित्याक की म्हळ्यार आज तागेलें ताणें परिक्षा करता म्हणून. देव म्हाका फल दिता की ना, देव म्हाका अनुग्रह करता की ना, देव म्हागेलें पोशण करता की ना, देव म्हागेलें रक्षण करता की ना, हें ताका सिद्धांत हें सत्य जावंक आशिल्लें. सकयल खाण आसा, वयर तो बशिल्लो आसा, सकयल येवन खावचेक तागेले अवकाश आसा. तो याना, थंय बसून उरलो. रात्री जालें. आतां केलोपंत आमी सांगताची सकाळीं वाटेर त्या दिकांतल्यान वचत, रात्री वाटेन थंय वचचें जायना आमकां. भंय उरता, काळोख उरता, मस्तीतलें कारण उरता. आतां तेची अरण्यांतू रात्री टायमारी चोर हे त्या उठूची प्रयाण करत आशिल्ले. प्रयाण करत आशिल्तना हे झाडा सकयल तांकां ते कसन खाण आशिल्लें ते पडील तांकां दिसलें. पडील दिशिल्ले नंतर तांणी कसन केलें की म्हळ्यार आमगेलें भाग्य, आमगेलें नशिबांतू खावचेक एक हांगा बशिल्लो आसा, असल एक अवकाश आमकां मेळ्ळ्या म्हळ्यार कितें तरी ते लोक त्या झाडा सकयल ते खाण खावचेक आयलतना एकलो थंय खाण खायत आशिल्तना खावचेक वचचें म्हणून म्हणटना एकलो मनशान हें केलें, अरे बाबा हांगा निर्जन प्रदेश, अरण्यांत आसाचे आमी, निर्जन प्रदेश, कोणें ना आनी असल बरें खाण हांगा कोण दवरता. कोणकी हांतू विश घाल्ले उरताले, हांगा कोणें तरी एकलो मनशान असल कसाने कृत्य केलें उरतालें
तातूंत खावचें वत नाका कोणकी एकले मनशानची कशें तरी केल्लें उरतालें आमकां म्हळ्यार कशें तरी आमकां हें करचें का ना वन्यजीवी खंयचे आसल्यार ताका खावन घेवन तो मरण प्राप्त जावचें कितें कशें केल्लें उरतालें हांगा कोणें नाची असल कोणें नाशिल्लें हांगा तूं कशी हें खाण आनी मेळटा म्हण कितें री तांणी आलोचन केलें कोणकी हांगा आसा आमकां पळयता उरतालो आनी तांणी वयर पळयलें वयर पळयतना हो बशिल्लो आसा हो बशिल्तना हाणें केल्लो उरतालो हाका सकयल देंवेलें हाका सकयल देंवन घेवन खा म्हणून घेवन सांगलें कितें की म्हळ्यार विश असल्यार तूं मर विश असल्यार तूं मर कडेरी हाण खायना म्हळें आनी कडेन तागेलें तोंड आ कोर घेवन तागेल्या तोंडान घालें तेन्ना ताका आलोचन आयलें की देव फल दिवचें असल्यार कसलें करचें शक्य आसा आमगेलें की बदलचें जायना आमगेलें बदलचें जायना देवान जर सत्य कर का म्हळ्यार तो खंयचेही सिनारियो हाडता ताका गोत्त आसा की हांगा विश ना म्हणून आसा विश ना म्हणून घेवन गोत्त आशिल्लो एकलो व्यक्ती म्हळ्यार तोचीच ताका मात्र गोत्त आसा की हांगा विश ना तांकां अनुमान आनी गेल्यार हो मरो आमी सेफ उरता न्ही म्हणून घेवन तांणी हागेर प्रयोग केले किंतु देवान त्या दिवस तागेल्या पोट्टांत तूं खाण घालून घेवन ताका रक्षण करून तागेलें पोशण करून घेवन ताका खाण खावसून हांव अनुग्रह करता खाली म्हाजेर भक्ती कर म्हणून घेवन तितलें सांगता आनी तोची व्यक्ती कडेन मलूक दास म्हणून घेवन परिवर्तीत जाता जे व्यक्तीन परीक्षा कर का म्हणून घेवन हें केलें तुमी वचून जाल्यार फाल्यां सर्च वैके करीत मलूक दास म्हणून घेवन तो एकलो बरोची संतू आनी प्रयागराजान तागेलें तेन्ना अलाहाबाद प्रयागराज थंय तागेलो जन्म आनी जाता आनी तागेले जिवनांत तूं घडील तसल हे एक विशय तुमगेले द्राक प्रस्तूत केले तो तागेले दोहेंत बरयता की सबका दाता राम म्हणून घेवन बरयता सर्व लोकांक रक्षण करतालो तो रामूची आनी चातुर्मासान तूं सेव केलेलो वैके रामूची त्या निमित्तान त्या मलूक दासाक कशी देवान फल दिलें तशीची हे संपूर्ण पनवेले चातुर्मासात संपूर्ण श्रेय संपूर्ण अधिक श्रावण मासाचे फल आनी जे जे लोकांन हांगा स्वयंपूर्वक जावन नाजाल्यार स्वयंसेवक जावन जे लोकांन पुरुश वर्ग जावो महिला वर्ग जावो नाजाल्यार साना साना चौडवान जावो जे कसनय तांणी साना साना अल्प सेवा रामाले नाजाल्यार विठ्ठलाले चरणाक अर्पण केल्लो आसा मलूक दासाक कशी देवान रक्षण करून घेवन पोशण करून घेवन अनुग्रह केले तशी वैके तुमगेल्या जिवनांत कसनय कश्ट आपत्ती नाजाल्यार तुमगेले कसकसने मनाची इच्छा आसा ते सर्वही हे चातुर्मासान सेव केले निमित्तान तुमकां प्राप्त जातालेची आनी हेचीची आयच्या दिसाक हे सभेंत बसून आमी तुमकां आशिर्वाद करतात हांगा असले सेव केले की म्हळ्यार केलो लोकांन सायलन्स प्लीज बोर्ड वैके धरले कितें की म्हळ्यार सायलन्स प्लीज बोर्ड धरतना लोक तांकां ते बोर्ड पळयना कोण धरले ताका पळयताच आनी कोण धरता हो म्हाका कितें पळयता आसा म्हळ्यार ताका मुजुगर जाता किंतु ते वैके केल्लो आसाची कितें केलें की म्हळ्यार स्वामी बशिल्लो आसाची स्वामी पुजे बशिल्लो आसाची ना केलो लोक हांगा गायन करता आसाची तांकां त्रास जावचे नाका तूं पळय ना आमगेले बद्दल कसले तरी हें कर बट स्वामीक त्रास जावचे नाका असल वैकेची भावने धोरण घेवन वैकेची तसल सान सान काम वैकेची हांगाचे पनवेल लोकांक कोण दिल बद्दल आमी मस्त संतुश्टीत आसाची आयच्या दिवसाक अनेक लोक परगांवतल्यान आयले परराज्यातल्यान आयले परदेशांतल्यान वैकेची लोक अमेरिकातल्यान वैके लोक हांगा येवन गेनू तांगेले कसन एक सेवा अर्पण करचे आशिल्ले ते सर्व ही सेवा अर्पण केले जावो गणपती चतुर्थी निमित्तान जावो नाजाल्यार अनुष्ठान हांगा 4 अनुष्ठान जाल्ले आसा अधिक मासांत अनेक दान घडिल्लें आसा त्या दिशीची नित्य सेवा पुजेन तूं भिक्षादार जावन घेवन पाद्य पुजा निमित्तान जावो मस्तीत लोकांन हांगा सेव केले बद्दल आमी संतुश्टीत व्यक्त करताची आनी हे संपूर्ण श्रेय आमगेल्या समाज बांधवांक प्राप्त जावो मुखावेल दिवसांत अशीच एक भक्ती देवाल बद्दल की चातुर्मासांत येवन घेवन स्वामेल सेव केले निमित्तान जावो नाजाल्यार देवाल सेव केले निमित्तान जावो मागेल बर जाता आनी मुखावेल चौडवांकही बर जाता म्हणले कसन एक विचार आसा मुखावेल चौडवांकही सांगून घेवन
तांकां वैकेची मठाक येवची तशी देवस्थानां येवची तशी तांकांही प्रेरणा करता आसले स्फूर्ती नाजाल्यार बुद्धी नाजाल्यार प्रेरणा देव तुमकां अनुग्रह करो. देव सगळ्यांक बर घडोवो. तुमगेल्या जिवनांतू तुमगेल्या उद्योग वेवसायांतू तुमगेल्या घरांतू नाजाल्यार तुमगेल्या गांवांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो. आनी विशेष जावन आयच्या दिवसाक चातुर्मास समाप्ती जाता आसा. आमगेले प्रिय जावन घेन आशिल्ले तसले आमगेले चातुर्मास कमिटी हांणी वैक्याची श्रम घेतिल्लो आसा. कित्याक की म्हळ्यार आमी माळ्या वयर बसले माळे सकल हे सर्व ही तांणी पळोवंक घेवका आनी तांणी आमकां सांगका उलोवचे तांणी तांगेले उलोवका तांकां वेवस्था करका. एक पंता 2 घंटेक ट्रेन आयिल्लो आसा तेन्ना वैकेची गाडी पेटोवन घेवन त्या लोकांक हांगा आपूण हाडलो आसा. केलो पंत पाद्य पुजे टायमाक केलो पंत 50-100 भिक्षेदारांनी आशिल्तना एका बसल्यार 5 घंटे पर्यंत जो लास्ट बसता 5 घंटे पर्यंत बसता 4 तास ताणें स्वामेल कितें वेट केल्लो आसा. हे सर्व ही अनेक रितीचे संयम हे संदर्भारी सर्व लोकांक दाखोवन दिले. आमकां गोत आसा की ऑक्टोबर 1 तारीख सांजेर 4 घंटे नंतर हांगाचें वातावरण कशें उरता म्हूण आमकां गोत आसा. आनी आज आमी शौर करून घेतले. शौर करून घेतना आमी थंय बशिल्तना बाबाजी आप कल जाएंगे क्या म्हणून विचारतो आमकां. आतां आमी ताका कसन उत्तर दिवचें तो आमगेल समाजाच कांय न्हय. तरी तागेले बाबाजी आप कल यहाँ से जाएंगे क्या कहाँ जाएंगे आप एक फ़ोटो निकाल सकता हूँ क्या असल तरेची एक भावना तो वेके व्यक्त करता आसा. म्हळ्यार आमगेले हांगाचे वयोवृद्ध जाल्ले तसले तांगेले मनांत कसन भावना येता आसा आमकां गोत आसा. पयलींचे आमी सकल बशिल्तना एकली माय येवन घेवन आतां म्हाका बगसून घेवन एक नमस्कार करचे जाता. आतां हांव स्वामीक एक नमस्कार करता म्हणून सांगून नमस्कार केले. कडेरी आमगे स्टाफा विचारता आमी तुमी उठून गेले नंतर आमकां बेजार जाता कसं करचें म्हणून. आतां तसले वयोवृद्धांक आमी कशी तांकां समजूचें आमकां गोत ना. किंतु आमी एक विशय तुमगेल्या दराक प्रस्तुत करीत. जगत्तांतू केलो पंता मोडील नंतर फुट्टील नंतर कसने तरी बर येता. तुम्ही केन्नाय पळया पाऊस केन्ना पडटा की म्हळ्यार मोड फुट्टील नंतर पाऊस पडटा आनी पाऊस येवका म्हळ्यार मोड फुटकाचीची. ते फुट्टील ना जाल्यार वर्षाधारा येना. तशीची खंयचेही झाड वयर येवका जाल्यार भूमी फुट्टल करपाचीच. भूमी जाल्यार फुट्टल करना झाड वयर येवचें जायना. खंयचेही धान्य तुमी उदकांत तिंबून हें करता जाल्यार ताजे मोळके येवका जाल्यार ते फुटकाचीच. फुट्टील ना जाल्यार तेन्ना ते मोळके येवचें साध्य जायना. आमकां गोतस आज तुमगेले ना फायच्या दिसांतल्यान तुमगेलें मन मोडटालें ना फुटतालें की आज स्वामनाची आज हांगा रात्री पुजे आमकां पळोवचें मेळना फाल्यां मध्यान पुजे मेळना. किंतु एक सांगता म्हळ्यार तुमगेलें तें मन फुटलें न्ही तुमकां बेजार जाला तुमकां दुख्ख जालें त्या निमित्तान एक आमी कसं म्हणटा तूट गया हे म्हणटाची फुट्टळ आयिल्लो आसा. किंतु त्या फुट्टळा निमित्तान सदा सर्वदा आमगेलो उडगास येता उरता. ना रामदेव वीर विठ्ठलाल वयके उडगास येता उरता. कित्याक की म्हळ्यार ते फुट्टळ आयिल्ले निमित्तान तागेल स्मरण करचें जालें आमगेल स्मरण करचें जालें. जर ते फुट्टळ या नाशिल्लें आसल्यार आमगेलो उडगास वयके येना देवाल वयके उडगास येना. कित्याक की म्हळ्यार भोर नसा. केन्नाही पळया केन्नाही खंयचे तरी व्यक्तीक तुमी मस्त लावन घेतले तो धूर गेल्यार मात्र तागेल चड उडगास येता. कित्याक की म्हळ्यार मन मोडले नंतर तागेल चड उडगास येवचेक लागले. तशीच आयच्या दिवसाक 80 दिवस आमी हांगा राबले. मस्त लोकांक हांगा सहकार केले. मस्त एक आपुलकी जाल्ले स्वाम्या पळोवचें स्वाम्याले पादपूज करचे खेळचे उलोवचे हास्ये मस्तीतले जाले. सो एक आपुलकी जाल्ले. किंतु आज त्या मनांत एक हे जाता आसा फुटळ येता आसा. किंतु फाल्यां गेलतना 24 तास पयलीं उडगास येवचे रामदेव वीर विठ्ठलाल पुजेचे आनी स्वामेले. जर भरील आशिल्लें आसल्यार फुटील ना जालें आसल्यार ते केन्नाही तुमकां उडगास येना. सांगची तात्पर्य कसन की म्हळ्यार आमगेल देव फुट्टून वयकेची बर कोण दिवचेक शक्य आसा म्हळ्यार हें तुमकां दाखयलें. मोड फुट्टून घेवन उदक हाडसून दिता
भूमी फुटून घेऊन घेऊन झाड हाडूसून दिता आणि लोकाल मन मोन घेऊन मागेल उडगास करूसून दिता म्हणून देवान दाखवून दिले. अनेक पंता देव सगळ्यांक बर घडोवो. हांगाचे कमिटी तांणी वैकेची श्रम केले. मस्तीत लोकांना थोडे दिवस हांग राबले, थोडे दिवस भायर राबले, थोडे दिवसान हांगा मुक्काम केले. आमगेल वट्टू मुक्काम असल मस्त लोकांना हांगा सेव केले बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. परतून तुमगेल जिवनांतू तुमगेल उद्योगांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाचं मी मंगल घडिताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. आमचे स्वामी महाराज कितले अंतर्यामी पळयात तुमी आतां. तुमचे मनांतले सगळे विचार स्वामी महाराज यांनी बोलून दाखयले आनी आमचे मनांतले तांकां तळमळे तांकां कळ्ळे. ह्या मठाची स्थापना 1475 वर्सां जाली मध्व संप्रदायाचो मठ. आनी ह्या मठाचे आमी एक वॉट्सअप केल्लें आसा पर्तगाळ मठ म्हणून. म्हणजे स्वाम्याचो खंय संचार जाता खंय आनी कितें जाता थंय त्या वॉट्सअपा वेल्यान तुमकां सगळी इन्फॉर्मेशन मेळटा. तेतून मुद्दम तो वॉट्सअप घेवचो आनी स्वाम्याचे खंय खंय कार्यक्रम जातात. कित्याक स्वामी म्हणल्यार आमी 1 ऑक्टोबराक हांगच्यान वडाळा वतात, थंयच्यान मागीर नासीक वतले, नासीक पुणा आनी त्या वेळाचेर मागीर तांचो संचार हो चालूच आसा. एका जाग्याचेर स्वाम्याक केन्नाच रावपाक मेळना. आनी तशेंच तुमची ही भक्ती जी आसा तुमी जी केली सेवा ती स्वाम्याच्या चरणा कडेन पाविल्ली आसता. कोणें फलमंत्राक्षर घेतली नात तांणीच येवन हांगा फलमंत्राक्षर घेवचे अशें स्वामी महाराजांची आज्ञा आसा. कित्याक गर्दी जावची न्हय. कोण जाणां घेतल्यात तर तांकां हें आसता. हय चातुर्मास काळांत कोणें घेतली ना सामकीच तरी ताणें येवन ती चातुर्मासां घेवची.
सगळ्यांना शांतता राखा प्लीज. आवाज